कट केलें तू पहिलें गीत जिसु मोगा आराधन तुका जिसु दयाळा आराधन तुका पूर्ते सागोरा आराधन तुका सोडवो नरा आराधन तुका जिसु मोगाळा आराधन तुका जिसु दया सागोरा आराधन तुका सोडवो नरा आराधन तुका उड्यारू पार तू दीपोना साई दैवी तू समोर वाटून आसाय ओंड्या रूपार तू लिपोन आसाय दैवी तू समोर वाटून आसाय ते आमकां नेटून आसाय पोवी सांगात तुजो तिगून आसाय कृपेन तू आमकां नेटून आसाय दैवीक तुजो सांगात तिगून आसाय जिसु मोगाळा आराधन तुका जिसु दयाळा आराधन तुका पूर्वे सागोरा आराधन तुका सोडवून नरा स्वाती जिसु तू आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो स्वाती जिसु तू आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो सौम्या जिसु तू बळी बरो तू सामच्या जिणेचो एकच तारो सौम्या जिसु तू गवळी बरो तू सामच्या जिणेचो एकच तारो जिसु मोगाळा जिसु दयाळा आराधन तुका पूर्वे सागोरा आराधन तुका सोडवून नरा आराधन तुका
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Very God, Baba, तुका Jesus, महिमा तुका, हालेलुया मगळान जेसू या भू पवित्र सक्रमेंटांत या उंड्या रूपार तू करोस आमचे संगता हजर असाय तुझे दैविकपण आमचे संगतात वांटून असाय सोम्या तुझे विने कोणूच आमका दुसरो ना तूच आमच्या जिविताचो थारो तूच आमच्या जिविताचे सर्वस्व सोम्या या घडये तुझे मुखार आमी सरपडल्या सोम्या तुझे हजरपण या घडी हांगासर या बहु पवित्र सक्रमेंटान आमी वळखून घेता सोम्या आमी तुका आराधन करता आमी तुका नमन करता आमी तुका दिन वाचता सोम्या तो आमचो देव आमचो सोमी म्हणल्यार आमी वळखून घेता आमचे खालसा मना तुका आमी समर्पण दिता संपूर्ण तुझ्या मुखार आमी शरणागत जाता खालसा मनान आमी तुका आराधन आमी तुका विनयता सोम्या कित्याक तूं आमचो देव आमचे संगत आसो आमचे जिवीत चलोवन वरचो हर एका घडी आमच्या बगलेक रावचो तो जिवो आनी खरो देव जावन आसाय तुज्या हसरपण आमी वळखून घेता सरपडता तुका आमी नमन करता आराधन करता प्रत्येक जावन या आराधना वेळार हांगासर जमलेल्या सगळे भाव भयणी तुज्या पांयां तळ समर्पण करता तांची कुटुंबां समर्पण करता तांचे खालसा मनात आसली थेसांवां समर्पण करता तांचे दूख पिडा शिडा तुज्या पांयां तळ समर्पण करता सोम्यांचे जो हरी एकल्याचे तुजी नदर घाल हरी एकल्याचे तुजे खाकोल तो वाळय सोम्या हरी एकल्याचे तांच्या गरजांनी भाव हांगासर आयले तांकां हरी एकल्याचे बेसामांनी सुख संतोष समाधान बर तृप्तेन समाधानान हांगासर वचूंक करपा दे सोम्या हरी एकल्या संगत राव सोम्या आपोर तुझ्या बरेपण या बहु पवित्र सक्रमेंटान वाळून दी सोम्या सोम्या जेजू तुका जावं आराधन महिमा तुका जावं नमन स्तुती तुका जावं महिमा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो द्वितीय पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 4 तावन 9 अशें म्हणटा आईक ये इस्रायला सर्वेस्वर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्वरा तुझ्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत कोणसोन दवर तुज्या भुरग्यांक परत सांग तूं घरांत आसतना बसोन आसतना वा वाटेर चलोन आसतना तूं न्हिदोन आसतना वा उठोन आसतना ती तांकां सांग प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगचनो एकलोच तो देव सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन या सर्वेस्वराक आराधन करूंक स्तुती करूंक आमकां आपोवने आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो कीर्तन 95 वाक्य 3 तावन 7 म्हणटा सर्वेस्वर वर्तो देव सगळ्या देवा प्रास वर्तो राय ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो पर्वतांचे शिखर ताचे दर्यो ताचो कित्याक ताणें तो रचला ताच्या हातांनी घडलेली सुखी भयण ताची तरी करून येया मान बागोवया सरपडुया आमकां रचलेल्या सर्वेस्वरा मुखार दिमी मारुया कित्याक तो आमचो देव आमी ताची सरोवाची पर्जा ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो तर मोगाचें आतां संपूर्ण तरान त्या सुमया मुखार आमी सरपडून आसता आमच्या खालसा मनांत तावन त्या सुमयाची स्तुती आमी गावया त्या सुमयाक आमी आराधन करया नमन करया त्या सुमयाक संपूर्ण तरान आमकांच आमी भेटोवन दिवया ताचे हजरपण विशेष तरान आमी बगया मोगाल भवन आनी भयणीनो कितली स्तुती आराधन आमच्या खालसा मनांत तावन आमी संपूर्ण मनान जावन ताळयो पेटोवन नाचोन संतोषान आमी करता तितली आशिर्वादां तितलें बरेपण ह्या सक्रमेंतांत तावन आमकां हरी एकल्यागे आमच्या जिविताक वालता मोगाल भवन आनी भयणीनो तरी करून संपूर्ण तरान आमची खालसा मनांत ताचें तें उबारण संपूर्ण तरान ह्या सुमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया नमन करया संपूर्ण तरान आमी शरणागत जावया तो आमचो देव खरो देव जीव देव ताचे विना आमकां जिवीत ना म्हणलें वळखून ह्या देवा मुखार सरपडून म्हणल्या बरें ह्या देवाक आमी नमन करया आराधन करया स्तुती आमी गावया मोगाचें उभी रावया तुमच्या कडल्यान ते 5 गीत संख्या 2 ताळयो भेटून
देवा महिमा ख्रिस्ता महिमा पवित्रा महिमा देवा महिमा ख्रिस्ता महिमा पवित्रा साव महिमा सस्ताच्या सस्ता साव महिमा सस्ताच्या सस्ता हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हो गुणा देवा हो गुणा ख्रिस्ता हो गुणा पवित्रा हो गुणा देवा हो गुणा ख्रिस्ता हो गुणा पवित्रा साव हो गुणा सस्ताच्या सस्ता साव हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन स्तुती देवा स्तुती देवा स्तुती ख्रिस्ता स्तुती पवित्रा अर्गा अर्गा देवा अर्गा ख्रिस्ता अर्गा पवित्रा वंदन देवा वंदन ख्रिस्ता वंदन पवित्रा वंदन देवा वंदन ख्रिस्ता वंदन पवित्रा सावंदन सस्ताच्या सस्ता सावंदन सस्ताच्या सस्ता हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया 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 सुतेला सोडून दिवसो ती सुदेला चिसू आयला सोडून द चिसू आयला उस्वाडायला संसार सो उस्वाडायला चिसू आयला सोडून द चिसू आयला सांगत आम्ही म्हणूया हो आयला सरकी सो मोकायला चिसू आयला सोडून द चिसू आयला वंदन चिसू वंदन दुःख सुम्या चिसू होगळा तुका सुम्या चिसू स्तुती तुका सुम्या चिसू महिमा तुका सुम्या चिसू हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया
आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया ताळी करूया Diso aiso sumiyan kelo Santos sulas tarami pavya Sagata Diso aiso sumiyan kelo Santos sulas tarami pavya Diso aiso sumiyan kelo Sagata Diso aiso sumiyan kelo Santos sulas tarami pavya Diso aiso sumiyan kelo Makaवर तो संतोष Jesus सुटका दिली मागावर तो संतोष Jesus सुटका दिली टाकावर तो संतोष Jesus सुटका दिली आमीन गाऊया हालेलुया Jesus सुटका दिली तो संतोष Jesus सुटका दिली टाकावर तो संतोष Jesus सुटका दिली मागावर तो संतोष Jesus सुटका दिली आमीन गाऊया हालेलुया Jesus सुटका दिली quedó te amso quedó te amso आंगोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात quedó te amso आंगोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात quedó te amso 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 त्या देवा अर्गाठेव्या त्या देवाची स्तुती करूया त्या देवा महिमा दिव्या quedó te amso त्या देवा अर्गाठेव्या स्तुती त्या देवाची स्तुती करूया त्या देवा महिमा दिव्या quedó te amso आमीन गाऊया हालेलुया 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. महिमान तुका सुमिया जेजा. Hallelujah, 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 सगळं येगडी आमी बसया दोळे आमी धांपया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर येगडी आमी दवरया केदो व्हरतो देव आमचो कितलो बळवंत देव आमचो ह्या देवा मुखार आमी आसाव मोगाळ भवन आनी भयणीनो ओ देव म्हाका तुका पळयता ओ देव तुका आनी म्हाका वळखता ओ देव तुका आनी म्हाका आमच्या नांवान उलो मारता ओ देव आमचो अरियेकल्याचो मोग करता ह्या देवाक आमी अरियेकली मोगाची
या देवाक आमी हर एकली मोला दीक. असलो देव आमकां दुसरो मेळना. खंय आमी गेल्या जाल्यार खंय सोदून गेल्यार असलो देव दुसरो ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचो देव पवित्र, आमचो देव बळवंत, आमचो देव वर्तो, आमचो देव रक्षक, आमचो देव सोडवणदार. या देवा मुखार आमी आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. हो देव कसलोच पक्षपात करिना. हर एकल्याचो हो मोग करता. आमचे खातीर जीव दिल्लो तो देव जावन आसा. आमचे खातीर ताचे जिविताचें समर्पण केल्लो देव जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्या 19 म्हणटा, देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. तर आज आमी हांगा आयल्या, आमी तसो मोग करता जाल्यार पयलें ताणें आमचो मोग केला. पयलें तो आमकां हर एकल्यागे वळखता. पयलें तो आमकां हर एकल्यागे आमचे विशयान जाणा आसा. मोगाळ भावा आनी भयणी, त्या देखून असल्या देवा सारको दुसरो देव ना मोगाचे न्हू. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ मोगाचेनो. असल्या देवा सारको मोग करचो, असल्या देवा सारको सांगत दिवचो दुसरो देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितान ना मोगाचेनो. आमचो देव तितलो व्हरतो, बळवंत, आमचो देव बरें करूंक शकता. त्या देखून खंय खंय धांवन लोक ताका सोदून येता, ताच्या पांयान तळा येता मोगाचेनो. हांगासर येवन ताका सरपडटा, बरेपण जोन संतोष जोन हांगासतावन वेतात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तेच देवा मुखार आमी आसा. तेच देवा मुखार आमी सरपडल्या तर परत तेच देवाक आमी आराधन करिया, ಸ್ತುತಿ करिया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ म्हणले ओळखून त्या देवाक स्तुती करिया. आमकांत ह्या आराधनेच्या सुरवेर आमी समर्पण करिया मोगाचेनो. मुकलो थोडो वेळ वा 2.5 घंटे आमचे मुखार आसात. ह्या वेळार ताका आमी आराधन करतना, स्तुती करतना, तेजे उतार आमी आयकतना ह्या देवाची सकत असरी हांगासर घडतात. आमच्या हर एकल्या जिवितांत आमी अनुभव करता मोगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या देखून संपूर्ण तरान आमी आसान तशें ताका समर्पण करिया आनी ह्या देवाचें हजरपण हांगासर वळखून, तो व्हरतो म्हणल्यार वळखून ह्या देवाक आमी नामांकन आराधन करून आमी गावया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. थनीर आसले आमकां मोग करून जीव दिल्लो, ताची कृपा आमकां बरो, तसो मोग आमकां बरो. तो मोग आमच्या संगात आसा, वसुदेव आमच्या संगात आसा. या देवा मुखार आमी आसा, या देवाक आमी आराधन करिया, नमन करिया. या देवाचें बरेपण आमी ओळखून घेवया. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ
ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. मोगाल पवन आणि बहिणीनो कीर्तन 130 आणि 9 वाक्य एक कान म्हणल्या बरी या देवाक म्हजे विशांत हरी एक संगती कळीत आसात. केदाळा उरता केदाळा बसता कई वेता कितें करता म्हजे जिबेर उतार येवच्या पयलीं हांव कितें उलयता हरी एक संगती म्हज्या विशांत तुज्या विशांत कळीत आसात. कित्याक म्हजी आनी तुजी हरी एकल्याची वळख ताका आसा. मोगाल भवन आनी बहिणीनो आमच्या विशांत बरें चिंतसो देव आमकां बरें करसो देव आमचो हात धरन आमकां सोलोवचो देव आमचे बोळ आमची सकत आमचे खडाप तसो जावन आसा. त्या देवा मुखार आमी आसा. मोगाळ भवन आनी बहिणीनो केदेवर ते बाग या संजेच्या प्रशांत वेळार या देवा मुखार येवचे या देवाच्या हजरपणान बसचे या देवाक बगचे तसो मोग सागचे केदेवर ते बाग मुझे तुमचे आमचे हरी एकल्याचे. मोगाळ भवन आनी बहिणीनो तर या देवाचे बरेपण आमी वळखून घेवया ताका आराधन करिया नमन करिया. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Praise the Lord. ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Haradan tuka sumian Jesus. Aradan tuka Vandan tuka sumian Jesus. Vandan tuka महिमा तुका सुमियान Jesus. महिमा तुका स्तुति तुका सुमियान Jesus. स्तुति तुका प्रणिपात तुका सुमियान Jesus. प्रणिपात तुका जय जय तुका सुमियान Jesus. जय जय तुका Hallelujah. 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 मग चनो या देवान आमकां दिल्लें वर्तें दिरवें पवित्र आत्मो रोमाकारां बरयलें पत्र सांबावलो अध्याय 4 वाक्यान 5 म्हणटा असलो बरवोस आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आमचो आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. तर त्याच पवित्र आत्म्याक देवान तसो मोग या पवित्र आत्म्या मरिपात आमच्या काळजा मनांनी वतला. तर या पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करिया. पवित्र आत्म्याक आराधन करिया स्तुती करिया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याची सकत करपा या घडये हांगासर जमलेल्या हरी एकल्याचेर आमचेर देवून येवं दी आनी त्या मरिपात देवाचे उतार आयकूंक देवाचे उतार नियाळ करूंक आमची काळजां मनां वो पवित्र आत्मो उजवाडोवन दी. पवित्र आत्मा हांगासर ताच्या कृपेन ताच्या शक्तीन ही सुवात भरोवन दी. पवित्र आत्मा आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितान आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी या घडये वाळोवन दी म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. सकड आमी उबे रावया. मोगाचें नांव पवित्र आत्म्याक आमकां समर्पण करया. पवित्र आत्म्याचे सकत या सुवातेचेर वाळच्याक या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन कृपेन आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत असर्या अद्भुतां करच्या खातीर आमचे समर्पण या घडये या पवित्र आत्म्याक आमी करया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो करया. मोगाचें नांव पान संको 7 गीत संको 7. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आ। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा ऑल टुगेदर, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मत्तेय प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 16वा अध्याय 13व्या वाक्यातून 19व्या वाक्य. उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिष्या लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हणून म्हणटात? ताणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदतर जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणजे कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो, आनी जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयल्लें जातलें. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. बशा मोगाच्यानो, क्रिसमसाच्या ह्या म्हयन्यांत आमी आसता आसतना हर एक वर्स क्रिसमस आमी आचरण करता तरी जेजू कोण म्हूण जर तर म्हाका तुका सवाल विचारलें,
हांव आनी तूं जेजू कोण म्हणूंक शकता. जेजून आयच्या दिसा वाचल्या ह्या वाचपान आमी पळयत आसतना जेजू दोन सवालां घालता. एक, लोक कितें म्हाका म्हणटा म्हणून. दुसरें, तुमी कितें म्हणटात म्हणून. आनी लोक कितें म्हणटा ताणें सांगलें, पूण ती जाप सारकी नातली. पूण तुमी कितें म्हणटा म्हणटा आसतना पेद्रून सांगल्या जाप पळोवन जेजू म्हणटा, तुका हें उगडापें केल्लें देवान, बापान तुका उगडापें केलां. आनी जें कितें तुका उगडापें जालां ह्या खातीर तुका कसलो वर्थो अधिकार हांव दिता. अधिकार ताका दिल्लो जावन आसा. सर्गींच्या राजाच्यो सावयो ताका दिल्यो. मात्र न्ही, जें कितें तो संवसारी आडवरता सर्गी आडवरलें जालें, संवसारी सोडयता सर्गी सोडयलें जालें. एकच कारण मोगाच्यान ताणें जेजू कोण म्हणून सारक्या रितीर वळख केल्ल्या वरवीं. जर तर जेजू कोण म्हणलें सारक्या रितीर हांव आनी तूं वळख धरली जाल्यार म्हाका आनी तुकाय सर्वेस्पर देव प्रतिफळ दिवंक शकता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार आमकां साबार सलवण्यो आसात. तर खंय सर्गी हांव आनी तूं क्रिसमस आचरण करता तरी जेजूक कोण म्हणून हांव आनी तूं वळखून घेवंक हांव आनी तूं सलवाल्या. हांव आनी तूं मात्र न्ही मोगाचें सवाल मुस्तू गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं जाणाव सांव पावलो जायतितले ह्या संवसारांत जाप केल्लो. ताच्या काळार ताच्या हाताक त्या घाम पुसल्या वेळार समेत तूं आलो पडल्यार तांचो तो घाम वचून तो तूं आलो कोणायकी लागयलो जाल्यार तक्षण ते गुण जातले. इतल्या सर्वेस्पराच्या सक्तेन बरयलो तो सांव पावली म्हणटा. फिलिपिकारांक बरयल्या 3ऱ्या अध्यायान 10व्या वाक्यान म्हणटा, क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण आशा. असलो सांव पावलाक इतली दैवीक सकत आसलो. सांव पावलाक आनिकी ताका जेजू क्रिस्ताक ताणें वळखा जाय, ताची पदवी ताणें अनुभव करी जाय म्हणून ताकाच तर तशें बोगात जाल्यार म्हजी आनी तुजी परिस्थिती कितें गे म्हणलें सवाल. आनी सांव पावलो म्हणटा हें मनशा द्वारे साध्य ना आनी हाका गरज आसा पवित्रत्म्याची सकत. आतां आराधन करता आसतना पाद्र्याबान सारके रितीर सांगलें, आतां आमी पवित्रत्म्याक मागया. देवाचें उतार आतां नियाळ करूंक वेता आसतना पवित्रत्म्याची आमकां ससाय गरज आसा. आनी सांव पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या 1ल्या अध्यायान 17व्या वाक्यान म्हणटा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळच्या खातीर जाणून व्हरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्रत्मो तुमकां दिव म्हूण हांव मागतां. त्या देखून जेजू कोण, देव कोण म्हूण मनशा सैमार हांव आनी तूं कितले प्रयत्न केल्यारय अर्थ करूंक वळख घेवंक मस्त कश्टांचें. आनी त्या देखून पेद्रून सांगल्या वेळार शाबास पेद्रू तूं बारी बुदवंत म्हूण सांगूं ना जेजून. जेजून म्हळें हें तुका उगडापें केल्लें म्हज्या बापान, तुज्या स्वंत सक्तेन न्ही, म्हज्या बापान तुका उगडापें केल्लें. सांव पावल म्हणटा म्हाकाय जेजू विशयन वळख जाय, म्हाकाय ताचो अनुभव जाय, हांवें कोण तो जाणा म्हूण म्हाका जाय. पूण गरज आसा कितें, पवित्र आत्म्याचें देणें गरज आसा म्हणटा. क्रिस्ताक वळखून कशें घेवेत म्हणलें सवाल. क्रिस्ताक कशें वळखून घेवेत
4 रिती आसात. पयल्यान पयलें देवाच्या उतरां मारिफात वांजेलांत सुरवेर तावन आज पर्यंत आजच्या वांजेलाच्या उतरांद्वारे जेजू कोण म्हणून आमकां कळीत जाता. एमौसाच्या वाटेर हे सीस वेता आसतना जेजू आमी थंयसर आमी पळयता. जेजू तो सांगता आसतना तो सांगता, हांव तुमकां थंयसर तांकां विविध रितीर तांकां वळख करना दिता आसतना आमी पळयता जेजूक तो वाटेर वता आसतना ते सांगतात, पवित्र पुस्तकाच्या मोयजेत हांव न्हू आज पर्यंत कितें घडिल्ल्या हर एका घडिता विशयंत जेजू विवरण दिलें लागलो. आनी थवळ त्या सिसांक एम्माउसाच्या वाटेर वेताल्या सिसांक कळ्ळें कोण जेजू कोण गी म्हणून. आनी त्या देखून मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें म्हाका आनी तुका गरज आसा देवाचें उतार जाणा जावचें. जेजूक वळखून घेतल्यार कितें प्रयोजन? जेजूक वळखून घेतल्यार कितें प्रयोजन? सांजुआंवच्या 17व्या अध्यायान 3रें वाक्य म्हणटा, तूं सस्नीक ते सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक तुवें फाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुवें वळखुचें तें जावन आसा तुका मेळचें. सस्नीक जिवीत खेदाळा जेजूक हांव आनी तूं वळखात सस्नीक जिवीत मेळटा. केवल सस्नीक जिवीत मात्र गे ह्या संवसारार कांय म्हाका तुका मेळटा गे. पवित्र पुस्तक म्हणटा अनेक प्रयोजन जावन आसा ह्या संवसारार कृपा आनी शांती आमकां मेळटा. सांत पेद्रोच्या 2ऱ्या पत्रांत 1ल्या अध्याय 2रें वाक्य म्हणटा, देवाक आनी आमच्या सोम्याक तुमी वळखल्या वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभता. कृपा म्हज्या आनी तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांत मुस्त गरजेचें मोगाचें, मुस्त गरजेचें. कित्याक मुस्त बोटी आमकां अस्कत आसा, आमकां मेरीट ना, तरी पूण खेदाळा देवाची कृपा म्हजेर आनी तुजेर आसता. त्या कृपे वरवीं आमकां जिवितांत सैज सोडूंक शकता. आमी म्हणटा भुरग्याक 30 मार्क मेळ्ळे जाल्यार 5 मार्क्स ग्रेस मार्क दिवन म्हळ्यार कृपेचे मार्क्स दिवन त्या भुरग्याक पास करतात. कृपा खंयसर आसा थंयसर आमी पास जाता, थंयसर आमी उंचल्या पावंडाक पावता. जिवितांत हांव तूं आज मुस्त शिकोना जावंक पुरो. जर तर आमकां कृपा आसा तर आमी बुद्धवंताचे चड आमी उंचल्या पावंडाक वचूंक शकता. आनी जेजू शिकोवन शिकयत आसतना थंयसर शास्त्री परिजव सांगून आसलो, आका ही खंयची इतली जाणवाय, वो खंय शिकोवंक ना न्ही, आका खंयची जाणवाय. कित्याक जेजूचेर सर्वेस्पराची कृपा आसली. त्या देखून ताणें संवसारीक रितीर शिकोवना तरी ताच्या जाणवायक पळोवन सक्कड अजाप पावताले. कृपा म्हाका आनी तुका जिविताच्या हर एका घडयेक गरज आसा मोगाचें न्हू. मात्र हांवें तुवें करचें पुरा ह्या जिवितांत समाधान मेळाचें म्हणून. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जर तर हांव आनी तूं जेजूक वळखल्या तर म्हाका आनी तुका कितें मेळटा? कृपा मात्र न्ही, शांती मेळटा. त्या देखून ह्या संवसाराचें जिवीत समाधानाचें जावंक पावता. हांवें सांगलें वळखूंक जाय, 4 रितीने वळखूं येता. पयली रीत हांवें सांगलें देवाचें उतार पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे, आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी ताका जाणा जावंक शकता म्हणून आमी सांगलें. दुसरें, ताका जेजूक आपोवच्या विविध नांवांनी जेजू कोण म्हणलें कळीत जाता. उदाहरणाक लुकाचो 1 अध्याय 33 वाक्य म्हणटा, भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटा जेजू. थंयसर आमी पळयता देवदूतान तिका शाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर उदेतलो आनी येतलो आनी परमोन्नती सकत तुजेर सवळी घालतली, देखून तुजे येता सोलमोनच्या भुरग्याक
भाग्यवंतो देवाचो पूत म्हणटात, ताका नांव भाग्यवंतो देवाचो पूत म्हणटात. सांजोवांच्या पयल्या अध्यायान 49 वाक्यान नाथानाएल म्हणटा मिस्री तूं देवाचो पूत. दुसरें जावन आसा देवाची शेळी म्हणटात. सांजोवांच्या पयल्या अध्यायान 29 आनी 36 वाक्यान आमी पळयता जेजूक शेळी म्हणल्या नांवान आपयतात. दुसऱ्या दिसा आपणास अशें येतल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा. 36 वाक्यान परत म्हणटा थवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान सोमकोन वेतना पळयलो आनी म्हळें पळया देवाची शेळी. जेजूक खडाप म्हणटात. पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रान सांत पावल 10व्या अध्यायांत 3 आनी 4 वाक्यान म्हणटा तांणी सगळ्यांनी एकच आत्मेक काण सेवलें आनी समेस्त एकच आत्मेक उदक पियेलीं. आपल्या सांगाता पळयणार वेतल्या कडपांतलें उदक ती पियेलीं तें कडप म्हळ्यार क्रिस्त. देखून जेजूक विविध नांवान आपयतात. हांव तुमकां मुस्त नांवां सांगना कित्याक तुमकां गुत्त आसा. जावं पुरो दावीद असो पूत म्हणून आपयतात. सामातेवाच्या पयल्या अध्यायान पयल्या वाक्यांत ताका क्रिस्त म्हळ्यार पती म्हणून सांत पावल दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 11व्या अध्यायान 2 वाक्यान सांगता. ताका वैज म्हणटात, वैजा वयलो वैज म्हणटात. अशें विविध नांवांनी जेजूक आपयतात. आनी ह्या वरवीं जेजू कोण म्हणून आमकां वळख कळटा. तिसऱ्या मोगाचें न्हू जेजू म्हळ्यार व्यक्तित्वांत जेजू कोण म्हणलें कळीत जाता. आमी पळयता हेब्रेकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या आनी 2 वाक्यान अशें म्हणटा आदी मगा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजा लागीं उलयलो, पूण ह्या शेवटच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. प्रवाद्या मारिफात उलयल्लें न्ही, सारकें ना. आनी सारके रितीर उलोवच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक देव म्हळ्यार कोण कशें ह्या वळखुच्या खातीर ताज्या मुखांत कळीत जाता. 4 मोगाच्या अनुभवाद्वारे आमकां मेळ्ळ्या अनुभवाद्वारे जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयता 42 अध्यायान 5 आनी 6 वाक्य म्हणटा तुजे विशीं कानांनी आयकोन मात्र वळखतलो, पूण आतां म्हजेच दोळ्यांनी तुका पळयलां देखून हांवें सांगिल्लें तें हांव फाटीं काडटां आनी धुळींत आनी गोबरांत प्राजीत करता. त्या वेळा आमकां एक्सपिरियन्स जाता, जेजूचो अनुभव जाता. त्या वेळा जेजू कोण म्हणून कळीत जाता. जेजू कित्या खातीर संवसारी आयलो म्हणलें हांवें थंय जाणा जायसय. जेजू देवाची सारकी वळोवन करून दिवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो. सांजोवांचें पयलें अध्याय 18 वाक्य म्हणटा कोणूय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताज्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. आनी त्या देखून आमकां सारके रितीर वळख करून दिवच्या खातीर तो ह्या संवसाराक जेजू आयिल्लो. मात्र न्ही आमकां जिवीत दिवच्या खातीर मुस्तो हाका विशयी उल्लेख आसा. ह्या संवसारांत आमकां देवान आमकां जिवीत सांजोवांच्या 3 अध्याय 16 वाक्य म्हणटा देवान संवसार असो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, ताका सत म्हणटालो कोणूच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्नेक जिवीत मेळच्याक. एक बापाची वळख करून दिवंक, दुसरें सस्नेक जिवीत दिवच्याक, तिसरें मनशान ह्या संवसारी कशें जियेल्यार देवाच्या स्वरुपान जियेत म्हणलें. हांव तूं जाणां उत्पत्ती ग्रंथार म्हणटा हर एका मनशाक सर्वेस्परान ताज्या स्वरुपार रचलो. जर तर हांव तो ताज्या स्वरुपार रचल्या तर जे सर्वेस्परा देवा बरी आमकां अजापां करूंक कित्याक जायनात? देव मात्र जापां करता, आमकां कित्याक जायनात? जेजू ह्या संवसाराक येवन अजापां करून दाखयता. मनशा रुपार येवन तो अजापां करून दाखयता. आनी कितें म्हणटा सांजोवांच्या 14 अध्यायान 12 वाक्यान म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता तीं कामां करतलो, तितलेंच न्ही ताचे वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीन वेता. हांगासर पळयलें जाल्यार जेजू म्हणटा हांवें हर एक करचें, बाप कितें करता तें हांव करता म्हणून तुमी तें जाणात. हांगासर सांगता तूं हर एकलो व्यक्ती
जेजू बरें मात्र न्ही ताजे काय दोडत्या रितीर करूंक साध्य आसा. ताजो अर्थ देवाचो स्वरूप असो मनीस कितें करूंक ताजें शकता. कशें हर एक मनीस देवाच्या स्वरूप असो म्हणलें जेजू हांगा तिरकन सांगता. जेजू मनशा रुपी येवन देवा पर्यंत अजापां करूंक लागलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठयलें, थोंड्यांक सलयलें, कुड्ड्यांक दिश्ट दिली. खंयसर खाण जेवण जाय थंयसर 5 उंडे घेवन 5,000 लोकांक वांटलें. पुरा ताणें अजापां केली. आनी म्हणटा म्हजे बरी तुमी जर तर जियेशा जाल्यार तुमी त्या सर्वेस्वरा देवान केल्ल्या बरी हांवें कशी अजाप केली ताजे दोडत्या रितीर तुमकां अजाप करूंक जाता म्हणटात. त्याच प्रमाणे सांजुआंवच्या 14व्या अध्यायांत 21 वाक्यांत तो सांगता तुमी म्हजो मोग करशे जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळशे जाल्यार हांव आनी म्हजो बाप येवन तुमचे संगता जियेता. आमी चिंतचें कशें म्हळ्यार देव म्हळ्यार दुसरेंच, हांव म्हळ्यार दुसरेंच. आनी जेजू सांगूंक अशें येता जर तर तुमी म्हाका वळखाशात, जेजूक तुमी वळखाशात, जेजूचे उपादेश तुमी पाळशात, जेजू बरेंच कशें बाप जेजू थंय एक जाल्लो तशेंच जेजू आनी बाप दोगी येवन मनशां थंयची येतात. हांगासर तो म्हणटा जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा, थवळ म्हजो बाप तसो मोग करता. आमी दोगी ताजेशी येवन ताजेशी वस्ती करता. त्या देखून जशें आदाम आनी येवे सांगाता सर्वेस्वर देव सांगातपणी जियेतालो त्याच प्रमाणे जेजूची वळख धरिल्ल्या वेळार जेजूची उतरां आयकून त्या प्रमाणे जियेल्ल्या वेळार सर्वेस्वर देव म्हजे सांगाता तुजे सांगाता जियेता म्हणलें वर्तें सत जेजून आमकां कळीत केलें. आज क्रिसमस म्हळ्यार मोगाचें न्हू सांगू एक बिजनेस जावन जाला. आज मनशाक जेजू म्हळ्यार पिडा गूण करचो वैज मात्र जाला. थोड्यांक जेजू म्हळ्यार केवल आमकां कितें जाय मागलें मेळटा त्या देखून एक कामधेनू म्हणल्यार बरें कितें मेळटा हरियपटी कांय मेळच्या खातीर जावन आसा. पूण जेजू म्हणलें व्यक्तित्व एक विभिन्न जावन विशिश्ट जावन हांवें तुवें ताका जाणा जायसे मोगाचें न्हू. विविध रितीर जेजू आपणाकच उगडाप हें करता. सांजुआंवच्या 6व्या अध्यायांत 33 वाक्यांत म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. सांजुआंवच्या 8व्या अध्यायांत 12व्या वाक्यांत म्हणटा हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. सांजुआंवच्या 10व्या अध्यायांत 7व्या आनी 9व्या वाक्य म्हणटा जेजू जावन आसा दार. सांजुआंवच्या 11व्या अध्यायांत 11 वाक्य म्हणटा हांव जावन आसा बोरो गवळी. सांजुआंवच्या 11व्या अध्यायांत 15 वाक्य म्हणटा हांव जावन आसा जीव आनी जिवन पुनर्जिवनपण. सांजुआंवच्या 14व्या अध्यायांत 6व्या वाक्यांत म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. सांजुआंवच्या 15व्या अध्यायांत 1 आनी 5वें वाक्य म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल. आनी उगडापण पुस्तकांत 1 अध्यायांत 8वें वाक्य म्हणटा हांव जावन आसा आरंभ आनी अंत. त्याच प्रमाणे तो म्हणटा हांव जावन आसा सदां काळ जियोंचो म्हणून 9व्या वाक्यांत सांगता. ताजे उपरांत तो सांगता हांव जावन आसा सर पदवेदार देव म्हणून. हांव इतलें कित्याक सांगलें म्हळ्यार एक घडी हांवान तो नियाळ्ळें जाल्यार मोगाचें न्हू खंयसर गे हांवें तुवें सोम्या जिसूची वळख हांवें तुवें दवरूंक ना. एक वाक्याक आज हांव थोडो वेळ चड गमान दिता आनी तें नियाळटा आमी. तें जावन आसा आतां पळयतात म्हणजे गीत गायता आसतना 11चें शरण जावन आसलें जेजू जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. सत जेजू जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. मोठो एक ह्या विशयान नियाळ करया एका वाक्या विशयान हांव नियाळ करया मोगाचें न्हू. ह्या वर्साचें क्रिसमस म्हज्यान तुज्या जिवितांत अर्थ बरी जावंक जाय. जेजू वाट वाट मुस्तुबटी आमी मुस्त वर्सां ह्या संवसारांत येदोळसो जियेले हांव. तरी पूण आमकां भोगता इतले वर्सां जियोनी हांवान तूं फोंडाक पडटा हांव म्हणल्यार बरी आमकां भोगता. इतलें आमी केल्यारय खंयसर हांवान तूं सुकल्या म्हणलें आमकां भोगाप आसा. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकान 14व्या अध्याय 12वें वाक्य म्हणटा
थोडे भोवटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हण दिसता पूण शेवटी ती मरणाक पळयता. त्या देखून आमी पळयता सोबीत सोबीत पिक्चर एक्टरां जाय तितले पयशे आसात, आखरेक जीवगत कणखाण येतात. व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन जाय तितले पयशे आसात, आखरेक वचून तांचे जीवघात करतात गी, या जैलांत वचून पडतात गी, या समासाच्या सुळींत पडतात. तर खंयसर गेल्या मोगाच्यान मिस्टेक जालें, खंयसर चुकलें हांव, खंयसर गी वाट आमकां सारकी कळीत नासल्या वरवीं मनीस सिरखालो इतले वर्सां जियेलो जाल्यार फोंडांत वचून पडलो. आनी त्या देखून पयत पुस्तक जेरेमिया प्रवाद्याच्या 6व्या अध्यायान 16वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्वर अशें म्हणटा, च्या वाट्या कडेन रावन पळया आनी पुरातन वाटा विशीं विचारा, बरी वाट खंयची म्हूण समजून घेया आनी त्या वटेन चला, हे वरवीं तुमच्या आत्म्यांक विशेव मेळटलो. मोगाच्यानो जेजू जावन आसा वाट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सारक्या रितीन समाधानाचें जिवन जियोंक करूंक शकची खरी ती वाट. आज मनशा कडेन जाय तितले पयशे आसात, समाधान ना. सुबीत सुबीत मनशां जाल्यांत तरी समाधान ना. मनशा लागीं जाय तितले बंगले आसात, बरीं बरीं कारां आसात, सगळे सवलती आसात, तरी पूण समाधान ना. जेजू म्हणटा, जर तर म्हाका तुमी वळखशा जाल्यार कृपा आनी शांती तुमकां मेळटा. म्हज्या वाटेन तुमी यशा जाल्यार, हांव वाट म्हणून तूं म्हाका वळखशी जाल्यार, म्हज्या वाटेन तूं चलशी जाल्यार तुका कृपा आनी शांती ह्या संवसारांत जियेत आसतना मेळटा. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा सत. त्याला सवाल उपजाता, सत म्हळ्यार कितें? सामाजीक सत आसा मोगाच्यानो, कानुना प्रमाणे सत आसा. त्या देखून थोडे फावटी चोर जाल्यार ताणें चोरलां जाल्यार कोर्टांत येतना सुटका ताका मेळटा. कित्याक? कानुना प्रमाणे ताजें तें सत करूं म्हणून रुजू न्ही. त्या देखून तें सत न्ही देखून तें फोट म्हणटा ताका सुटका मेळटा. कोर्टांत जाय तितले संगत्यो सत म्हणून कितें मानतात, वास्तवीक तरान सत आसूंक जायना. जावं करो भलायकेन एका मनीस पिडेस्त आसता, डॉक्टर वैद्यकीय क्षेत्रांत म्हणटा सत जावन आसा, वैद्यकीय सत जावन आसा, तो मनीस पिडेस्त, तो मनीस गुण जायना, तो मनशाक असाध्य. पळयत पुस्तक म्हणटा, जेजू म्हणटा, हांव सत. वैद्यकीय शेत सत न्ही, कानून शेत सत न्ही, सामाजीक शेत सत न्ही, हांव जावन आसा सत. त्या देखून आमी पळयता मोगाच्यानो थंयसर 6 लोकाच्या 13व्या अध्यायांत 10व्या वाक्यांत आमी पळयता जाल्यार एक 18 वर्सां जावन देवसरा निमते कश्ट दिली एक स्त्री वागवल्ली आसली. नीट तिका सोलोवंक जायनातलें, सगळ्या प्रकार ती एक पिडेस्त. 18 वर्सां जावन खंयच्या वयसाक सोमा करूंक जायना, ती नीटच जायना म्हणल्यार वयस तांचें तिर्मान. जेजू येता आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, तागे तुज्या पिडेंतली तुका सुटका दिली. आनी ताणें तेजेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नांव वाडूंक लागली. थंयसर सत खंयचें? वैद्यकीय शेतांत 18 वर्सां जावन भागवून आसले, तर जेजू म्हणल्या सतांत भलायकी जावन आसा सत. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाची स्त्री आशिल्ली, तिका खंयच्या वयसा कारणान गुण जावंक जावना, पूण वैद्यकीय शेतांत तें सत तिका पिडेस्त जावन रावचे जाल्यार जेजू जावन आसा सत. आनी म्हणटा ती पिडेस्त न्ही, म्हणटा आपूण तिका गुण करता. थंयसर आमी पळयता 38 वर्सां जावन थंयसर सांजोवच्या 5व्या अध्यायांत आमी पळयता, थंयसर एकलो व्यक्ती थळ्या कडेन आसलो. थंयसर उदक घाल्ल्या वेळार कोण तरी थंयसर देंवता, तो गुण जातालो. आनी हो बिरमो तो 38 वर्सां कश्टाता तरी पूण ताका उदकान देवसो व्यक्ती ना जाल्ल्यान तो तशेंच कश्टान उरता. जेजू येता आनी म्हणटा, तुका बरो जावंक खुशी आसा. तो म्हणटा, कशें हांवें बरें जावचें, म्हाका तें उदकान देवसो उदक घालतना देवसो कोणी ना. जेजू म्हणटा, तें सत न्ही. उदकान देवल्या वेळार गुण जावचें मात्र सत न्ही. तुज्या मतींत आसचें, उदकान देवल्या वेळार मात्र तें गुण जावचें, तें मात्र तुजे प्रकार सत. सत म्हळ्यार ताचें की वर्तें आसा. त्या देखून उदकान तुवें बुडासय म्हणून ना. उदकान बुडल्यार तूं गुण जाताय सोमा, तें अर्दें सत. पूण सगळें सत जावन आसा हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. आनी
क्षण तो 32 वर्सां जावन त्या थळ्या लागीं कश्ट नासलो तो मनीस उठोन चलता मोगाचेनो. आज हांव कितें सांगता म्हळ्यार आज मस्त वर्सां जावन मस्त म्हयन्यांत जावन मस्त दिसांत जावन आमचे पैकी थोडीं कश्ट विविध तरान आसात. कित्याक विविध रितीन आमी प्रयत्न केले तरी आमकां कांय जावना. पूण तें सत न्ही मोगाचेनो. हांवें तुवें कश्ट न्हू वळवळोन आसचें सत न्ही. सत जावन आसा जेजू म्हणल्यार सताक जेजू म्हणल्यार वळखल्या वेळार विभिन्न जावन सगळें चित्रण बदलता. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत. हांव जावन आसा जिवीत म्हळ्यार जेजू आमकां बरोवन ओमतोंचें जिवीत दिवंक आयिल्लो. खंय सर्गी आमी सुकोवन पडल्या. जिवीत बरोवन ओमतोंचें जिवीत दिवंक जेजू आयिल्लो. सांजोवच्या दाव्या वाक्यान म्हणटा सोर येता फकत सोरूंक जिवीशी मारूंक आनीक विबाड करूंक. हांव आयलां जिवीत दिवंक आपणें भरपूर मापान तुमकां जिवीत दिवंक. कितें सोरलां मोगाचेनो. धुडो आमचे लागीं सोरला. आमचे लागीं भलायकी ताणें सोरल्या. आमचें नांव ताणें सोरनो आमकां मान पाड केला. आमचें समाधान ताणें सोरलां. तुमच्या आमच्या जिवितांत नियाळ करून पळया. आतां मुखले वेळ जावन आसतलो तुमकां त्याच जेजूच्या नांवान जिवीत लाभच्या खातीर हांगासर आमी मागतले. हांव जिवीत मोगाचेनो तुमचें जिवितांत मस्त सोर्न गेलां. फायनान्सांत बिझनेस केलें तुमी बिझनेसान लॉस जाल्यात. उद्योग केलो उद्योगांत परफेक्शन ना. थंयसरी आमकां सोमा सांबाळना. सांबाळ म्हणल्यार तो हातांत उरना. आनी कितें केलें तुमी पुरो तुमी प्रयत्न केले. कितलें पुरा सगळ्यांक समाधान करूंक गेल्यात तरी तांकां त्या मनशांक समाधान ना. तुमच्या विशयान खोडी मात्र उलयतात. तुमच्या विशयान फाड मात्र उलयतात. एकच एक बरें उतार उलयनात. खंयसर गे हर एकी तुमचे जावन त्या स्वरान सोर्न वेला. आनी जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक भरपूर मापान जिवीत दिवंक. स्वरान तुमकां जिवीशी मारूंक तुमकां विबाड करूंक तो तुमच्या जिवितांत आयला. सगळे तुमच्या जिवितांत तुमचे ते आसलो बरो संबंध घोव बैला मदलो संबंध आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो असो संबंध सगळो ताणें विबाड केला. पूण आज ती घडी केदाळा तूं जेजू वळखताय. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. तुजो संबंध परत हांव एक करूंक शकता. हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा जिवीत. तुका बरें जिवीत दिवंक हांव शकता. आनी तें जेजू आमी पळयता पळयत पुस्तकांत थंयसर आमी जुवांच्या 6व्या अध्यायांत 63 वाक्य म्हणटा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकार ना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवचें. आज मनशा फाटल्यान आमी धांवल्या मोगाचेनो. रक्त मांसाच्या फाटल्यान मुस्त जाणां आमी धांवल्या. पूण त्या रक्त मांसाच्या व्यक्तींनी आमकां कांयच सही करूं ना. रक्त मांसाच्या व्यक्तींनी आमकां टिका केली. रक्त मांसाच्या मनशांनी आमचे पांय ओडून सकयल घाले. पूण आज जेजू वळखल्या वेळार जेजू म्हणटा ह्या रक्त मांसा वरवीं कांयच जायना. म्हज्या उतरा वरवीं म्हजें तें आसचें सस्तेक जिविताच्या उतरा वरवीं तुका जिवीत लाभता. कीर्तन 119:25 वाक्य म्हणटा हांव धुळींत पडून आसा तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी. धुळींत पडून मनीस आज कितलीं जाणां आमी आसा मोगाचेनो. प्रत्येक तरान आमचे समुदाय ह्या समाजींत धुळींत पडलेल्या व्यक्ती बरें आसा. खंयसरी आमकां काम मेळना. खंयसरी आमकां बिझनेस करूंक सोडनात. खंयसरी आमकां स्थानमान दिनात. खंयसरी आमकां अवकाश दिनात. हर एक कडेन धुळींत पडलेल्या मनशा बरी मकान तुका सोलोवन आसात. आनी जेजू म्हणटा ह्या वेळार तूं जर तर जेजू म्हूण कोण वळख जाल्यार हांव तुका सत वाट आनी जिवीत जावन असो तुका जिवीत जावन हांव तुका परत वयर उबारता. सांजोवच्या 11व्या अध्यायांत 25 आनी 26 वाक्य म्हणटा हांव सो पुनर्जिवंतपणान जीव. तुमकां बघूंक बरो म्हजे हाडां सुकोवन गेल्यात. सोम्या सगळो सोलवून गेला. सगळो माथारो जाला. सगळें म्हजें गेलां. मोगाचें आब्राम कितले वर्सां वाचलो. जोशुआ कितले वर्सां वाचलो. मोइशे कितलो वाचलो. 7 वर्सां फाटल्यान ते वाचल्यात. 100 वर्सां वयर वाचल्यात. आज आमकां 40-50 सतरांस आमचे हाडां सुकोवन गेल्ल्या बरी जातात. आमच्या जिवितांत सबार संगती सुकल्ल्या बरी जावन आसात मोगाच्यानो. पूण जेजू म्हणटा तुमच्या त्या सुकलेल्या जिवाक
चुकलेल्या जिवाक जीव दिवंक शकता. एझेकिएल प्रवादाच्या 43 तुम्ही पळयलें जाल्यार थंयसर तो एझेकिएल प्रवाद एक विचारता, हांगासर आसची सुकी हाडां तुका दिसतात मू, ताका प्रवाद ही जीव जावंक साध्य आसा गे. सो म्हणटा म्हाका कांय गुत्तुना समया. आनी थवळ वो सर्वेस्वर देव म्हणटा प्रवाद करून सांग तांकां जीव जावंक सांग म्हणून. वो म्हणटा प्रवाद तांकां सुकलेल्या हाडांक मोगाच्या न्हू, सुकलेल्या हाडांक एझेकिएल प्रवादी 43 अध्याय त्याच्या पुस्तकान थंयसर पळयलें तो प्रवाद करता आनी पुस्तक तो 43 सांगता तक्षण व्हडलें एक सैन जालें. सुकलेलीं हाडां व्हडलें एक सैन जावंक पावलें. तर तुज्या जिवितांत, तुज्या कुटुंबाच्या जिवितांत जर तर सुकोन गेला संबंध, सुकोन गेला दुडू, सुकोन गेल्या भलायकी, सुकोन गेला कितें तुमकां गुत्त आसा हर एकल्याक कितें पुरा तुमच्या जिवितांत सुकोन गेला. आज ती वेळ घडी जावन आसा. स्वामी जेजू सांगता ह्या क्रिस्मसाक तूं आचरण करता आसतना म्हाका तूं वळखा, हांव कोण म्हूण तूं वळखा आनी तक्षणच तुजी सगळें तुजें सुकलेल्या हाडांक हांव जिवीत दिता. मेल्ल्या लाजराक कुसून गेल्ले कूड म्हणून थंयसर आसता तुज्या भयणी सांगतात घाण आयल्या म्हणटात. जेजू म्हणटा शिळा उक्ते करा आनी तक्षण तो म्हणटा उठ म्हणटा आनी तो लाजरस उठटा. तर मुच्यान तुज्या जिवितांत तस्सो जेजू अछापा ह्या घडये करतलो, ह्या क्रिस्मसा करतलो. तर ह्या घडयेंतून मुच्यान तुजें हें क्रिस्मस जावं दी विशिश्ट क्रिस्मस जेजू कोण म्हज्या जिवितांत म्हणल्यार वळखून घेवचें. सगळ्यांकी आशिर्वादाचें जिवीत सगळ्यांकी लाबोवन दी. आमेन. जेसू नमा करता आमकां सम दिता मोदुसो करता. हांवें आनी तुवें आराधन करचो देव कसलो देव जावन आसा. तो देव जावन आसा जिवंत देव. तो देव जावन आसा पवित्र देव. आनी तो देव जावन आसा असाध्य म्हणलें साध्य करून दाखोवचो देव. हांवें आनी तुवें भवडतान पातयेवचो देव जावन आसा. हर एक बंधना मोडन घालन सुडका दिवचो देव. हर एकल्याची काळजां मना पारखुचो देव. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेद्वारे आमचे मध्ये आत्ताचे अस्तित्व आसा करचो देव. तोच देव जावन आसा पवित्र. तो देव जावन आसा आपले हजरपण आपल्या भक्तांमध्ये आसा करणं, हर एकल्याक आपल्या सक्तेन भरणं, ताचे थंय एक करचो देव जावन आसा. आनी त्याच देवाक आमी आतां आराधन करया. संपूर्ण काळजान संपूर्ण मनान आमी आमच्या देवाचें आराधन प्रारंभ करया. तुमच्या किताबुकांत आराधनाचें गीत 511. आराधन स्तुती हांव करता तुका, सगळींच्या बापा आमच्या रस्तारा. तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजान मोन अज्ञान गायता. आराधन स्तुती हांव करता तुका, सगळींच्या बापा तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजां मोन अज्ञान गायता. हालेलुया 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 हालेलुया
जीवित जाऊन ये अंतरनास करूंक उसवाड सागे दैदिवच्या आत्म्या बिरा पयस कर संतोषान गायता कुरपेन आमकां जीव दिवच्या आत्म्याची बीज अंतर का करू दिवच्या आत्म्या बिरा पयस कर संतोषान गायता कुरपेन आमकां आले Alleluia, 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 Alleluia. Simonan द्वेषाचा पक्षम शिखै आत्माच्या ओढण्यासो उसो तांबय ओजांच्यो जिबो आसामचेर पाठय कोटे बांदपास सगळे आमचे तुटय सैमोनान द्वेषाचा पक्षो शिखर अंतरच्या ओढण्याचो उसो तांबय उच्चांचो जिबो आसामचेर पाठ कोटे बांदपा सगळे आमचे तुट आले Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Holy Atma bara 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 Holy Atma bara मोगळा सोम्या तुवें आमच्या जिवितांत दिल्ल्या हर एका उपकारां पासत खळजान तावन अर्गां दिता हांव बापा जिविताचें देणें दिवन आशिर्वाद दिल्ल्या खातीर सर तरेच्या मारेकार पिडेतावन अवघड आनवरांतावन दुस्मानाच्या हातांतावन दुष्ट शक्तींच्या पासांतावन प्राकृतीक विकोपातावन आनी सर तरेच्या अहितकर घटनांतावन तुवें आमकां हे दळवरेक राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता हर एक घडये तुज्या पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां मुखांत्र तूं आमचे लागीं उलोवन आमकां जिविताची वाट चमकोवंक धैर्य बरोसो आदार दिल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता हर एकल्यांनी सांडल्यारी कोणून सुमुजे सांगता ना म्हणलें बेमका आसल्यारी सोम्या तुजो तो दैवीक आदार म्हजें जिवीत सारक्या वाटेन चलोवंक तुवें आदार दिवन म्हाका मुखारसून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां सोम्या काळबणाची मोडां अंतराची सावळी आमच्या जिविता पळयणार दांपण घालता आसतना तुजें उतार धैर्य दिवन फुडें समकोंक आदार दिल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता हर एक घडी तुवें आमचें रक्षण केलें सोम्या पवित्र आत्म्याची मजत लाभयली सोम्या आत्म्याच्या सक्तेन सारकी विसवण करूंक ज्ञान दिलें सोम्या संपूर्ण तरान आमकां तुज्या गोपांत राखलें सोम्या बापाची वळख करून दिली सोम्या पवित्र आत्म्याची मजत पाठयली सोम्या हर एक दीस तुज्या आत्म्याच्या सत्ते मुखांत्र आमचे सांगता रावन आमचे जिवीत आशिर्वादीत करण तूं आमचो मोगाचो इश्ट जावन गोवळी जावन जतन करण
आमकां सांबाळ्ळें सोम्या. ह्या तुज्या सर्व उपकारांक, लेखमेतनांतल्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकाराक काळजांतावन अर्गां दिता हांव आनी अर्गां गीत गायता. हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू काळजान. हांव स्तुती करता जेसू, हांव स्तुती करता जेसू, हांव स्तुती करता जेसू, हांव स्तुती करता जेसू म्हज्या काळजान. हांव स्तुती करता जेसू, हांव स्तुती करता जेसू, हांव स्तुती करता जेसू काळजान. क्रिसमसाच्या जेजूच्या येण्याची तयारेच्या काळार आमी आसा. जेजून आमच्या काळजांत वस्ती करी जाय जाल्यार, जेजूचे हजरपण आमी बगी जाय जाल्यार आमचे थंय कितें उणेपण आसा तें जावन आसा म्हज्या आनी जेजू मदें आसचें तें म्हजें पाताक. मोगाळा सोम्या, आज आमी आवयच्या गर्भांतावन आज वरें केल्लें हर एक पाताक सोम्या, बोगसाणें मागान आसतना उरलेले हर एक पाताक, परत परत केल्ले हर एक पाताक, चिन्नांनी करण्यांनी आमच्या कामाद्वारी केल्ले हर एक पाताक, आमच्या दोळ्या मुखांत्र केल्ले पाताक, वायट ऐकून आमच्या काना मुखांत्र जाल्ले पाताक, कळीत नासतना वायट उलोवन म्हज्या जिबे मुखांत्र जाल्ले पाताक सोम्या हांव समर्पण करतां. सोम्या म्हाका बक्षी. आमी सोम्या लागीं आमच्या जिवितांतल्या हर एका पातका खातीर बोगसाणें आतां एक घडीभर मौन रावून सोम्याचें बोगसाणें मागया. कित्याक सोम्याचो हात आमकां आशिर्वाद सोंच्या तितलो मोठवो न्हय, आशिर्वादूंक जायना तितलो मोठवो न्हय, केवल आमचे पाताक ताका अडकळ जावन उबे आसा. सक्रामेंतांत जेजू आसा, ताचे उसयल्ले हात म्हाका आनी तुका आपोवन आसात. संपूर्ण काळजान, पश्चातापाच्या काळजान सोम्या हुजीर आतां आमचे पाताक आमी मौनपणी वळखून घेवया. जेजू म्हाका बक्षी, जेजू म्हाका बक्षी, जेजू म्हाका आपोड. जेजू हांव तुजे सरशी आयलां. जेजू म्हाका तूं आपोड. जेजू हांव संपूर्ण तुका समर्पण करून तुजे सरशी आयल्यां. जेजू तुका हांव म्हज्या आत्मीक दोळ्यांनी पळयवन आसा. जेजू तुका म्हज्या काळजांत स्विकार करूंक आशेवन हांव तुजे मुखार आयलां. जेजू जेजू म्हाका आपोड. जेजू म्हजें काळीज, फातराचें काळीज, मांसा रक्ताचें काळीज जावन परिवर्तन कर. हर एक पातकाचें कत सोम्या पुसून काड. सोम्या म्हाका आपोड. म्हजी मोत परिशुद्ध कर. कितें हांवें वायट चिंतलां, कितें हेरां विशयांत वायट आशिल्लां, त्रियेक देवा तुका वळखूंक हांव सलवालां. हर एक पाताक आतां समर्पण करता आनी तुजे बोगसाणें मागता. सोम्या चिंतनांनी सुद्दांनी पाताका धरले, बोगणांनी करण्यांनी तुका नेगले. काकूळ तुजी ताकद
जेसू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेसू दयाळा काकोळ तुझी धाक जेसू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेसू दयाळा. पवित्रत्म्या उज्या रुपार देवोन येवन आता आमचे मध्ये गातासची हरी एक बंधनाची सखत मोड न घालूंक तुका ह्या घडये आमचे मध्ये गात देवोने म्हणा पळयता. पवित्रत्म्या हांगासर असलेल्या हरी एकल्याक समर्पण करता. सोम्या आमचे हरी एक समस्ये समर्पण करता. मोगाळा सोम्या समर्पण करता हरी एका पिडेस्ताक. गुण जायना म्हणल्यार चिंतपांनी गुण धाकटेरांनी वैजांनी गुण करूंक असाध्य म्हणली पिडा सोम्या तुझ्या एकच एका उतरान तूं गुण करूंक शकताय सोम्या. तुझ्या त्या काकुळतीच्या दिश्टीन गुण करूंक शकताय सोम्या. तुझ्या पवित्र रक्तान हरी एक पिडा गुण करूंक शकता सोम्या. सोम्या ते पवित्र रगात हांगासर असलेल्या हरी एका पिडेस्ताचेर आता वळय. हरी एक पिडा मोतीची पिडा मोतीची विराराई कुडीची पिडा हरी एक तराची सोम्या समर्पण करता. आत्मिक सुखीदाड समर्पण करता सोम्या. संपूर्ण तरण गुण कर. हरी एक पिडा आता आमची पिडा आमकां जण आसची आनी जो कोणा खातीर आमी मागता म्हण बसयला तांकांय उडासा काडना तांकां आतां सोम्याच्या पांयां तळी समर्पण करया. देवाचो पवित्र आत्मो बळदीक तरण आमचे मदगात देवोन येवन हिलिंग सक्ते सोय आमकां आतां हरी एकल्याक आपडूंक सोम्या तुझ्या आत्म्याक धाड. हाले शुक्करमाय थलामाय शररिरा होली आत्मा ब्लेस शरा होली आत्मा हील अरबा होली फायर एत्रंब्रेश खलाया ला 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 हालेलुया 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 अरे बशिखर बरा बरा बा हालेलुया हाले तेरे नाम शेखर बाबा शबक्तले माई तरररिरा होली आत्मा एलेत्रमारे शेखरा शबर लबा लबत्रुमा शबा हाले बाबा हील मामा हील बाबा होली आत्मा हीलरा त्रयेक देवनिम हील मामा हीलरा हीलरा हील बराराय हालेलुया हालेलुया हालेलेलेलेला मशेखरा बरा 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 बा हील मामा मामा शरे रे 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 हील बाबा बाबा शरे रा 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 हाले तरी रे 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 शेखरा बरा 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 बा शला ला 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 हीलम दरिशकलाई अला ले ले ला 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 हालेलुया हालेलुया हाले मा शरे रा 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 अमोलिक तेरग सोम्या मुझे सार सांगा म्हणे अमोलिक तेरग सोम्या मुझे सार पोवी तुझे रग सोम्या मोचे शेण पोवी तुझे रग सोम्या मोचे शेण अमोलिक ते रग सोम्या मोचे सार पोवे तुझे रग सोम्या मोचे शेण.
Lord, we surrender this atmosphere unto you. Let this atmosphere be an atmosphere of healing. Let this atmosphere be an atmosphere of miracles. Let this atmosphere change right now. May your mighty power come and envelop each one of us as we are here before your presence. May the power of God move in our lives like never before. Lord Jesus, we are asking right now, may your touch come in our life. How the Father revealed unto Peter a revelation about Jesus. Right now we pray a revelation may come in our life to reveal who Jesus is for us. Lord, we pray right now, let a miracle take place in our life. Right now, let a divine shift take place in our life. Lord, we pray everything that we are doing, every place that we are, every circumstance that we are in, right now, may the mighty touch of God come in our life. Lord, we pray for every person who is sick. May the hand of God come and touch them. Lord, we pray, let this atmosphere change right now. Let everything about us change right now. Lord, we pray as how Elijah and Moses were with you when you transfigured. Help us to change and be one with you. Lord Jesus, help us to change from the inside out. Everything about us, let it change through this divine encounter. Lord, we pray as we are before the blessed sacrament right now, let the mighty touch of God come in our life. Touch our hearts, touch our mind, touch our ears, touch our eyes, touch our mouth. Open our lives, Lord. Open the miracles right now, Lord. We pray, let everything change, let everything shift. Lord, in your mighty name we pray, whatever we are opening our lives unto you. May before the blessed sacrament, the divine exchange take place. Lord, we pray that the encounters may take place right now. May your power may come upon our life. May your mantle may come upon our life. May your anointing come upon our life. Set every bondage free. Set every chains free. May your power move, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Harababa shala kala 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 baba baba. Harababa shala kala 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 baba 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 shala di 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 di. Harababa baba baba shidi di 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 di. Harababa baba shidi di. Lord, we pray, may we experience your warmth. May we experience your presence. May we experience your touch of your Holy Spirit as the disciples were gathered and prayed in unity. Right now, we are here before you in your presence. This is the miracle hour. Lord, everything about us change. Every circumstance which is impossible right now may change. Every chain that is holding us, every disease that is impossible in the eyes of man, every doctor's report, we reject it in the name of Jesus. By the name of Jesus, in the name of Jesus, Christ is in us. Right now, supernatural miracles are taking place. We command, we are healed. We command, we are healthy. We command our situations to change. We command everything about us to change. We command our relationships to change. Let the fragrance of God come in our life. Lord, we pray as we are before you and sing and praise you. May we walk in the open heaven. May the floodgates of heaven open over our life. Every bondage, every blockage, every disturbance may be taken away from us. Right now we pray a financial breakthrough may come. Right now we pray clarity may come. Right now we pray the guidance of the Holy Spirit may come. May the light of God come in our lives. May the light of God envelop us. Lord, we surrender and we worship you. Right now, may the miracle take place. Sumia Jesu Alyak Mocha Kandi Dania Jesu
जीने मुझा सुमिया सदा सुवाळून कृपेची जीने मुझा सुमिया सदा सुवाळून आपण जीसू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पेला जीसू म्हाका घेवन सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. Lord, we pray right now, as you are showing some of us are experiencing your presence. Lord, you are showing a vision where you are touching some individuals. Lord, we pray right now, let them experience your power. Lord, help us to accept you in our lives. Lord, we surrender our hearts, we surrender our minds, we surrender our soul unto you. Help us to experience your power, your touch. Lord, let us never be the same. Lord Jesus, as we are surrendering unto you, open our mind to understand who you are to us. Open our ears to listen to your divine voice. Open our mouths to glorify your name. Open our eyes to see your wonders. Lord, in your presence, as we are here, one before you, let every circumstance that we have surrendered right now, may we receive a change. Lord Jesus, I pray specially for all those who are sick, for all those who are stuck in different circumstances, for all those who are in financial bondages, for all those who are clueless and have come before you, for all those who are searching and seeking you deeply, who are thirsty for your presence. Right now, I pray, may they be planted by the streams of the living water. May everything that they do prosper in the name and the blood of Jesus. May everywhere they are, may they prosper. May they prosper in their mind. May they prosper in their body. May they prosper in their soul. May they prosper where they are going. May they prosper when they are coming in. May they prosper when they are going out. Right now, the divine presence of God is here. Jesus is saying, surrender your hearts unto me, and I will give you living water, and you will be fishers of men. Lord Jesus, we receive your promise. Lord, help us to have a divine encounter with you. Change our mindset, renew our mind, change our heart, give us a new heart. Lord, as we are here, as many of us do not know what you have kept for us, we pray right now, in this moment, our lives start to change according to your plan and purpose. We pray that your purpose may come in our life. We pray that your divine encounters may take place through us for all those who are near and dear to us. In all our relationships, in every place that we are going, may the fragrance of God, may the power of God move through us. Lord Jesus, you have said, Christ is in you. I am with you always till the end of time. Lord, may your presence may manifest and magnify in our life. When they see us, let them see Christ. Lord, we pray for our character. We pray for our heart. We pray for our sins. Right now, give us a divine character. Lord, help us to be holy as you are holy. Lord, help us to seek your face as you have sought the face of your Father. Lord, may the open heaven give us divine encounters. May we individually experience your divine touch. We pray for every hard-hearted person. We pray for every fickle-minded person, every person who is troubled by the wealth and cares of this world. Let them receive peace of God. Lord, you have said in your word,
one of the encounter is to receive peace, happiness, set free. Lord, we pray, let every person who is here who has an inner wound, let them receive a divine healing in the name and the blood of Jesus. Araba shaba baba baba shala kala kala baba baba shidi di di di. Araba baba baba shidi di 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 da baba baba shidi di di. Ala baba baba shidi di 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 di. Araba baba baba shala kala 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 baba baba shidi di di. Hallelujah, Ala baba baba hallelujah, shidi di di hallelujah, da baba baba shidi di di di. hallelujah, hallelujah. जिनेत्या कृष्णा वेळा धुळ्यानी मुक्ता दुका दुकानी सुरसलो तसा सांभाळता सदा चंचल सायरा का कंगल सायरा का अस्तलो पोटू पोर्या लगीच हांव तुझ्या चंचल सायरा का कंगल सायरा का Astolo poto poria lagi sehau tuja. मोगळ सोम्या समर्पण करता हर एका काजारी जोड्याक तुझ्या हातान. मोगळा सोम्या तुवें आशिर्वादीत केल्लो काजारी बेस माया मोगान जियेवंक बावडताच्या देण्या सवय जियोंक आशिर्वादीत कर. कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांक बावडतान वाडोवंक हर एका आवय बापायक तुजी कृपा आनी पवित्र आत्म्याची मजत लाभय. हर एका भुरग्यान जाणवायेन वाडोवन येवंक आनी त्या कुटुंबाचो आदार जायशे मारपाड जावंक तुजी ससाई लाभय. तरणाट्यांक समर्पित हांव सोम्या तांणी बरें शिकोवन खंयचेय वायट सांगात्या सवय आपली जिणी विबाडी नाशें तुजे पवित्र रक्ताचे रक्षण कवच तांच्या भोंवती आसा कर सोम्या. तांणी कुटुंबाक आदार जायशें तांचे थंय बरें मनरस सोम्या. तुजो पवित्र आत्मो तांकां सदांच मार्गदर्शन दिव सोम्या. तांकां बरीं कामां फावो करन तांचो फुडार आशिर्वादीत कर सोम्या. हर एक कुटुंब बावडतान भरलेलें भाग्यवंत कुटुंब जावन परिवर्तन जावंक तुजी पवित्र आत्म्याची मजत आनी तुजें रक्षण कवच सदांच लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 रबा शेखर बरा बरा बा हालेलुया मा शेखर बरा 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 बा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवा सोडला ते मनशा मोडू सायना. देवान देवा सोडला ते मनशा मोडू सायना. लग्न बेसा ओ एकूट मोरा पोर्या. लग्न बेसा ओ एकूट मोरा पोर्या. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमचो देश. ह्या देशांत विविध जाती कातीचो लोक जियेवन आसतना सोम्या तुजो पाटलाव करूंक आसच्यो हर एक तराच्यो अडकळी तूं मोडन घाल सोम्या. क्रिस्तांव विरोधी मनोभावाच्या व्यक्तींक तूं परिवर्तन कर सोम्या. तांचे थंय बरें मनरस सोम्या. हर एका राजकीय फुडाऱ्याक आशिर्वादीत कर सोम्या.
हर एका जाती कातीच्या लोकांक तांणी समान दृश्टेन पळोवंक आपापलो धर्म आचरसूंक आनी पाळूंक तांणी कसलीच अडकळ हाडिनातल्या बरी, कसलीच कानुना जारयेक हाडिनातल्या बरी मोगळा सोम्या तुजे आशिर्वादांचेर वतून तांकां लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरिशे तुजी कृपा लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हाले बशी खरा बरे दारा से खरा दारा हालेलुया 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 हरे रे 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 हरे रा 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 हालेलुया हालेलुया. मोगळा सोम्या आमी समर्पण करता आमची पवित्र सभा हर एका याजकाक, धर्म भयणीक, भवार्थी लोकांक, गवळी बापांक, पाप साहेबाक आनी हर एका तुज्या परजेक सोम्या रक्षण दी. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक पण आमकां हर एकल्याक फावो कर सोम्या. हर एका घडये तुझे रक्षण लाभय सोम्या. तुझे दैवीक हजरपण आमी बघूंक कृपा लाभय सोम्या. ह्या समाजेन जियेत असताना येवच्यो हर एक अडकळी तूं मोडन घाल सोम्या. तुजो पाटलाव करता असताना साबार जाणांक सोम्या नानांत्या रितीचे कश्ट दग्ध अनवरां फूड करूंक मेळटात आनी ह्या वेळार सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत तांकां लाभय सोम्या. हर एक दुष्ट शक्तीची बंधनां मोडन घाल सोम्या. तुजो पवित्र आत्मो मार्गदर्शक जावन, धैर्याचो आत्मो जावन, वाडतकोसो दिवो जावन हर एक घडये वाडतको सोम्या रबत्थ नमा शेलाला सोम्या धाड तुज्या आत्म्याक तुज्या लोकांचेर जशे इस्रायल परजेक तुवें रक्षण दिल्लें त्याच प्रमाणे आतांय तुजें रक्षण तुजो पाटलाव करच्या लोकांक लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया हालेलुया हाले बशे करा बारा बारा बा रत्र रशे करा बारा बारा बशे रा रा हालेलुया मशे रा 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 हालेलुया मशे करा बारा बारा बा रत्र मशे करा बारा बारा बा लष्ट दे रा बा शे रा रा. पवित्रज्ञ पवित्रज्ञ देवाच्या पूजा पवित्रज्ञ पवित्रज्ञ ये तुझ्या पूजा पवित्रज्ञ ये तुझ्या पूजा पवित्रज्ञ ये तुझ्या पूजा ये पवित्रज्ञ देवय तुझो भुसो ये पवित्रज्ञ देवय तुझो भुसो. In the mighty name of Jesus, we pray right now, may our eyes see the glory of God. May our ears be attentive to your voice. Lord, I pray that your spirit and your gifts may come down upon your people mightily at this moment. As we are here in your presence, may we be a recipient of your divine power. May we be a recipient of your divine touch. How Saul turned to Paul, right now at this moment we surrender our lives. Let us take a supernatural turn through the encounter with Jesus. Lord, we pray, may your gifts, may your anointing and may your charisms come upon our life. May the mighty presence of God come upon our life. We pray right now, may we have a supernatural encounter with the Spirit of God. May we have a supernatural encounter with God's divine power. Lord, we pray as we are before you, as we are before your blessed sacrament, we surrender that your power may come upon our life, that your grace may come upon our lives. Out of our bellies may it flow
streams of living water. Right now we pray, let every gift in our life may be made active by the power of the Holy Spirit. Every grace upon our life may be made active by the power of God. Every blessing in our life right now may it be made active. Every bondage, every barrier, we surrender it unto the Lord. We also pray for our ministry, Shalom Ministry, and all the people who have gathered here. May our life be of impact. May we be like the light which is kept upon the lampstand. Lord, we pray, let a supernatural shift in the atmosphere, in our workplace, in our houses, in where we are staying and where we are. Let it take place right now. May we be men and women of impact, with good name, with good scholarships, with good wisdom, with good positions, with influence on the society. Lord, you have called us to have dominion over everything that you have created. As your children, we pray right now, lift us unto higher positions. Create and magnify your presence in our life. Lord Jesus, may we be people of effect. May we be people of impact. May we prosper in everything that we do for the kingdom of God. Hallelujah, 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 पवित्रत्म्या नितर धर्माका पवित्रत्म्या नितर कर्माका पवित्रत्म्या नितर करतो माका पवित्रत्म्या नितर करतो माका ए पवित्रत्म्या देवोय तुझो भुसो ए पवित्रत्म्या देवोय तुझो भुसो ए पवित्रत्म्या देवोय तुझो भुसो. The Lord is showing that the grace of God is coming upon the people gathered here and those who are watching online. Right now, some individuals will have a shift in their workplace. I see especially the Lord is breaking financial bondages for certain individuals. The Lord is telling to one individual, I will raise you up. You think you are dust, but in my presence you will be somebody and your name will start shining from today. The Lord is also blessing for the parents who are praying for their children's education. I see a house right now where there was no peace and disturbance in the family. From today there will be peace. I see a man who is struggling abroad with finances and job. The Lord is going to give a supernatural shift. The Lord has touched every person who is sick. The Lord is showing His divine grace is coming upon you. Believe and claim your healing and you will receive it. हालेलुया 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 तुमचे हात उभारूया हालेलुया कोण करतो माका पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या कोण करतो माका पवित्रत्म्या कोण करतो माका पवित्रत्म्या कोण करतो माका हे पवित्रत्म्या देवोय तुझो भुसो ये पवित्रत्म्या देवोय तुझो भुसो ये पवित्र
서부서 예법이 떴냐 내모이 또 서부서 내모이 또 서부서 मोगळा सोम्या हंगासर असलेल्या हर एकल्यातही तुझ्या आत्म्याची सकत देवून पवित्र आत्म्याची मंदिरां जाऊन मारपाट कर सोम्या. सोम्या हर एकल्याच्या काळजांत उतार जाऊन तू देवून ये हालबा शिकारा बारा बारा बा. अन्याय अनिती कोण वळख जाल्यात त्यो अन्याय अनितीच्यो सांकळी तू मोडन घाल सोम्या. शबक तुला माहिती रा जो कोणाक थंय खळबणाची अंतकाराची बंधनां आसात सोम्या केल्ले काम सक्सेस जायना थसल्यांचे हर एक बंधनां मोडन घालणं केल्ल्या कामाक सारको प्रतिफळ लाभून आशीर्वादित कर सोम्या. रबक तुला माईशारा भुरगीं वडिलांक आयका नासतना वांकड्या वाटेक गेल्ली असल्यार सोम्या जेजू तुज्या नांवान आतां खमण करता ती भुरगीं फाटी येवन त्या कुटुंबाचो आदर जायशे मारपाट कर म्हण मागता. लबक शोभाना शुभारो बारो बशे ला सोम्या जेजू खंयच्या कुटुंबांनी असमाधान आसा ते कुटुंब सोम्या आयच्या घडये तुझ्या आशीर्वादा वरवीं समाधानाचे बिडार जावन मारपाट जावन दी सोम्या. लबाक्षू रत्रणा मा शा रा 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 रत्रण मा शिखलाबा बागेवंत कुटुंब जावन तुझे दैविक हजरपण त्या कुटुंबांनी आसा कर सोम्या. हालेलुया शबक्तले माई हर एक सोम्या हांगासर असलेल्या व्यक्तीतही पवित्र आत्म्याच्या जीविताच्या जरीचे उदक वाळून दी सोम्या. होली फायर रबक तुला माई शरेरी देडा हर एकल्याच्या काळजांत सोम्या तुझो अनुभव जोडचे भाग फावो कर सोम्या. सदांच तू आमकां हर एकल्याक आशीर्वादांनी बर आणि तुझ्या दैविक सक्तेचे भंडार जावन तुझे जिवंत मंदिर जावन हर एकल्याक अभिषेक कर म्हण मागता. आमेन. देवाच्या कोई आत्म्या मुझे लेवो ये देवाच्या पवित्र निर्मोल पवित्र देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवो ये देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये सत्शिकय दैर लाभय दैला सानवायदी भक्तीन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवा शबक्तोलमाई शिकणारा भाषा जीवितांत निराशपण बघून आपणा कोणूच ना म्हणून खंतीन भरून तुझे मुखार आयलेल्या व्यक्तीक तू धैर्य दिताय आणि आशीर्वाद दिता म्हण बसायताय. लास्टुना माशे करा बातुना नसतेले लबतुना माशे रे दारा ददना बाईक दना बाईक तेला माशे दे 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 दारा आर्त्र मासी करा बाबा बाबा ददना शिकरा दारा बाबा बाबा एकल्याच्या पायांच्या गांठीनी दुःखाची सोमी गुण करता म्हण बसायता. रेस्तना माशे करबा
तुला माई शक्रक भावतरी से लबष्टुण माई शेररा समाजात आपणाचे नाव पाठ झाला म्हणल्या खंतीनसच्या व्यक्तीक सोमींची जो बजायता आणि तुझे नाव हांव लिफ्ट करता म्हण बसायता शबक माहिती ती 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 तारा मातुर तुझी दिश्ट मुजेर जोक आणि हांव तुका उंचल्या पावंड्याक पावयता म्हणले बसवणे आयच्या दिसा सोमी दिवन आसा अलबा शिकतना रेडीरा तिरा मातुर रेडीरा शाला रित्रन मा शेरेरा रोबक्थल माय शेरेरा सलवणी बिझनेसान सलवाल्ल्या असले पैसे खाली करणं निरासल्या व्यक्तीक सोमी आशीर्वाद सीता राबक्तून माई सेरा थल्ला शुकरा बा बाबा शबला बा जो कोण पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळाक थान येता ताका सोमी आशीर्वाद सीता म्हण बसायता रित्र माशी करबा लाला शुबाबा लस्तना माशी करबा रोब्रारशे शबक्तल माई तारारा थारा तुरशेरारा शबाक्तुमा शबालाबा जो कोणाक देवाच्या उतराचे ध्यान करची आशा आसा ताका पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरण देवाच्या उतराचे इन्नर मिनींग गोंडायचो अर्थ जाणा जावचे देणे दिवन आशीर्वाद जाबक्षिक थाला माई तुरत्र भाष्या थोड्यांक जिबेचे देणे गिफ्ट ऑफ टंग्स दिवन सोमी आशीर्वाद सीता बक्षिका रबशुमा रबत्रिमा शबपा आमेन. आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना आत्मा आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना आराधना आत्मा आराधना
प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो पटले 2 घंटे यस्सु सोमिया सांगात आम्ही करसून आसा मोगाचे नो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आसा एक घडी आमच्या बोवारी आम्ही पळयता जाल्यार मस्त दूख बेजाराई खंत आमच्या समाजेंत बरोवन वमतात मोगाचे नो पटल्या दिसांनी हांव युट्यूबाचेर आमच्या फाटल्या 1-2 म्हयन्यांनी मोरना जाल्ली हांव पळोवन आसलो मोगाचें न्हू आनी हांव मेजूंक सुरू केलें मेजूंक सुरू करतना 1-2 न्ही मोगाचें न्हू 70 ताच्या वयर हांव मेजून गेलो मोगाचें न्हू 2 म्हयन्या भितर आनी ताच्या पैकी कितलींय मोरना आमच्या बोवारी तरणाट्यांची भुरग्यांची आमच्या मदें आसलीं न्हिदोन आसलीं बसून आसलीं उठोवन गेल्ल्या बरी मोगाचें न्हू त्या आवय बापायचें दूख रडणें तें पळयत आसतना एका तरेचें बेजाराय दूख खंत मोगाचें न्हू आमी आनी एक घडीत पळयलें फाल्यांच्या दिसा उडपी उद्यावरांत थंयसर एक मोर्न आसा दोगां घोव आनी बायल दोगांय सांगात सरलीं एकच दिसा बायल टिचर अस्वस्थ आसली आस्पत्रेक गेल्ली डॉक्टरान दाखल जायचें म्हणलें पूण फेस्त आज थंय फेस्त आसलें 10 वर्सांचो संभ्रम आसलो गोव उपाध्यक्ष इगर्जेचो आनी त्या देखून एडमीट जावंक नाका भलायकी बरी जाता घरा वचून वकात घेवन आयली कठीण अस्वस्थ जाली मरण पावली दादल्याक खबर मेळ्ळी ताची BP लो जाली शुगर लो जालें तोय पडलो आस्पत्रेत दाखल जालो दोगांय एकच पटी म्हणल्या बरी उठोवन गेली मोगाचें न्हू व्हरतलो मनीस बरो मनीस जैतो वावर केल्लो मनीस आनी हें घडीत हांव कोणाक सांगून आसलो आनी तो वळो एक व्यक्ती म्हाका म्हणालो जर तर आमी तांच्या कुटुंबाची न्ही आमी कोणीय आमकां जर तर इतलें दूख भोगता तांचे विशयान चिंतना नियाळ करतना तर त्या कुटुंबाची दूख कितली त्या मनशांची दूख कितली त्या फिरगस कुटुंबाची दूख कितली मोगाचें न्हू असलीं जायतीं घडितां ह्या दिसांनी आमचे बाबारी घडोवन आसात चड आनी चड घडोवन आसात मोगाचें न्हू एका लेखान जावंक पुरो आमचें मागणें पावना मागणें आमचें उणें जालां जावं आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत मागण्याचो बोळ मागणें मस्त उणें जालां मागणें पावना आमी मागल्लें आमचे खातीर आमच्या बोवारी खातीर आमच्या समाजे खातीर आमचें मागणें पावना मोगाचें न्हू ते देखून आज परत आमी हांगासर आसा मागोंक मोगाचें न्हू आमी आयकलें आमच्या भावात हांव न्हू सोमी जेजू क्रिस्त कोण आमी क्रिस्तियानाच्या काळार आसा जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयारी करन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो तो सोमी आमकां कसलो संदेश ह्या क्रिस्मसा वेळार नातालांच्या फेस्ता वेळार आज्ञेता मोगाच्या भवन आनी भयणीनो माथेव वासोवांचेल अध्याय 1 वाक्य 21 म्हणटा ती एक पुताक प्रसूत जातेली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो मोगाचें न्हू वस्तू आमचो सोडवणदार हर एका संगतीत हांव आमकां सुडका सोडवण दिवचो आमकां हर एक लागी बरें करचो आमचो सोमी आमचे सांगात आसा मोगाचें न्हू आमची संपूर्ण पातयेनी विश्वास ताचेर मात्र तो एकलो मात्र आमचें जिवीत सोलोवन व्हरूंक शकता मोगाचें न्हू आमचे पयशे न्ही आमची आस्त बदीक न्ही आमचे बोळ सकत न्ही मोगाचें न्हू आमी न्हिदल्लीं आनी एका घडये उठता वा आमी पयन करनासलीं त्या जाग्याक पावता वा आमी कितें करनासलीं तें काम संपयता आमकां कोणायकी कळीत ना मोगाचें न्हू आमचें जिवीत तसलें नाश्वर संवसार नाश्वर आमचें जिवीत पूण आमचे पातयेनी आमच्या सोमयाचेर एकल्याचेर मात्र ह्या जेजू क्रिस्ताचेर मात्र आनी त्या देखून मोगाचें न्हू आमी हांगासर आसा
सोमियाच्या पायान तळासाव तू सोमी तू आमचो सोडवणदार म्हणून ओळखून त्या सोमियाक आराधन करो, त्या सोमियाक आमचे समर्पण करो, त्या सोमियाक आमचे समाजाचे समर्पण करो, त्या सोमियाक आमचे कुटुंब समर्पण करो, वो सगळो संसार त्या सोमियाक समर्पण करूंक सोमियाच्या पायान तळ आमी आसा मोगाचे न्हू. एक घडी आमचे दोळे आमी दांबिया, आमचे दोन्ही हात आमचे हृदयाचेर आमी एक घडी दवरया मोगाचे न्हू. लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 11 म्हणटा, आईचे राती दाविदाचे नागारी तुमकां एक तारोक जल्माला, तस्सू क्रिस्त सोमी. वय मोगाच्या भवानी बहिणी, मनशा कुळाक बरें करूंक, मनशा कुळाची दुखां पुसूंक, पडलेल्या मनशा कुळाक संवसाराक उंच उबारूंक मनीस जाल्लो देव सोमी जेजू क्रिस्त आमचे संगत आसा, आमचे संगत ह्या घडये आसा मोगाळ भवन आनी बहिणीनो. त्या देखून धर्मदूताचे कृत्य पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 12 म्हणटा, आमकां सोडवून दिवंक शकतात असलें दुसरें नांव जेजूच्या नांवा शिवाय दुसरें नांव ह्या सगळ्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. ते देखून आमकां आसचें एकच नांव सोमी जेजू आनी ताचे तावन मात्र सोडवून मोगाळ भवन आनी बहिणीनो तेच सोमिया मुखार आमी आसाव, तेच सोमिया मुखार आसाव. आमचे पातयेनी आमचो बरोवसो तोच ताचे विने आमकां जिवीत ना मोगाचें न्हू. तर आमच्या काळजांत तावन आमी म्हणया, तुमची जबाब तुंच म्हजो सोमी आनी सोडवणदार, आणि सोडवणदार, तुंच म्हजो सोमी आनी सोडवणदार. तुमचं म्हजो सोमी, देवाच्या मोगाचे प्रतिरूप जावन आयिल्ल्या जेजू, तुमचं म्हजो सोमी आणि सोडवणदार, आपले देव सैम जाणून मनशा बन घेतलेल्या जेजू, तुमचं सोमी आणि सोडवणदार. हांव आयला पातक्यां खातीर भाग्यवंता खातीर न्हय म्हण आपणाक पातक्या सांगता वळखल्या जेजू, मनशा कुळाच्या सोडवणदारा जेजू, मनशा कुळाच्या बादशावी जेजू, देवाच्या कुशेक संपूर्ण खालती मान घाल्ल्या जेजू, हर एकल्याकी बरें करीत गेल्ल्या जेजू, पातक्यांचो इश्ट म्हणून नावाडलेल्या जेजू, आपणाक पातक्या सांगता वळखल्या जेजू, म्हज्या बादशावी खातीर कुर्साक वेंग मारिल्ल्या जेजू, कुर्सा मोरना जिवंतपणा मारिपात सर्गीचे राज जोन दिल्ल्या जेजू, तुमचं सोमी आणि सोडवणदार. म्हजे खातीर विविध तरांची नांवांनी तुका वोल आयलें जाल्यार लजे नासतना म्हजे खातीर जिवीत दिल्ल्या जेजू, तुमचं सोमी आणि सोडवणदार. म्हज्या बरेपणा खातीर निरंतरी म्हाका सांगत दिवन म्हजे खातीर वावुरच्या जेजू, तुमचं सोमी आणि सोडवणदार. तुंचो म्हजो सोमी आनी सोडवणदार, तुमचं सोमी आणि तुंचो सोडवणदार. म्हजो सोमी आनी सोडवणदार, तुमचं सोमी आणि सोडवणदार. तुंचो म्हजो सोमी आनी सोडवणदार, तुंचो म्हजो सोमी आनी सोडवणदार, तुंचो म्हजो सोमी आनी सोडवणदार. तर ह्या सोमयाक आराधन कन आमचे समर्पण कन गव्या गीत भक्ती पालका लोकरक्षका आमच्या करतेलेंत हे गीत आसा सांगत आमी म्हणया, सगळ्या आमी उबे रावया. गीत संको 12. भक्त पालक लोकरक्षक जीवदायक येसू, भक्त पालक लोकरक्षक जीवदायक येसू, भक्त पालक लोकरक्षक जीवदायक येसू. Yes Lord, पालक लोकरक्षक जीवदायಕ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು.
ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ, ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪ್ರೇಸ್
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाल भावन आणि बहिणीनो या घडीये Praise आम्ही you, Jesus. या संसाराच्या तारकाक रक्षकाक नमान केले आराधन केले या घडीये तुमचे दुःख बेजाराय तुमचे गंध कष्ट किती हांगा घेऊन आयल्यात या पवित्र तळा राजासात सगळी एकडी सोमियाच्या पाण्यात समर्पण करा या जेजूचेर पातयेनी दवरा या जेजूचेर विश्वास दवरा सगळ्या सृष्टीचो रक्षक मनशाकुळाचो रक्षक आमच्या हर एकल्याच्या जिविता उजवा दिवचो हो एकलो मात्र हाच्या भायर दुसरो ना मोगाचे नो सगळे खंत उस्तो बेजाराय सगळे त्याच्या पायांतळे या घडये समर्पण करा तो जेजू रक्षक तुझ्या सांगत असा तुका आपोरता तुका गुण करता तुका बरें दिता तुझ्या मती उजवा दिता समाधान दिता कित्याक या आमच्या सोमियाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना त्या देखून पातयेनी दवर बाबा बहिणी या सोमियाचेर पातयेनी दवर मनशाकुळाचो तारक मनशाकुळाचो रक्षक वस्तू सोमी त्या देखून त्या सोमियाकडे उलय त्या सोमियाक समर्पण कर तुझे खंत बेजाराई दुःख सगळे त्याच्या पायांतळे समर्पण कर तो सोमी तुका पळयता तो सोमी तुका वळखता तो सोमी तुका दिता आपोरता सोमी तुका बरें करता तुझे जिवितान म्हणल्यार उडास दवर बाबा बहिणी त्या देखून पातयेनी दवर त्या सोमियाक समर्पण कर त्या सोमियाकडे माग तो सोमी आसा तुझ्या बगलेक आसा तुझी दुकान तो पुसता तुझे वजे हाळू करता तुझे कष्ट तो घेता आणि तो तुका बुजयता रडा नाका बाबा रडा नाका बाई म्हणता तो जेजू आणि तुझ्या सांगाता तो रावता पातयेनी दवर विश्वास दवर संपूर्ण समर्पण कर त्या जेजूक ओळखून घे तुझ्या जिविताचो सोडवणदार म्हणले पातयेनी दवर विश्वासान माग ओसमचो सोमी उलय त्याच्याकडे माग जेजूकडे दिता तो मागेल्या कोणाय की निराशे करिना सोमी दिता आपोरता आमकां हरी एकल्यागे दिता सोमी सातो जगतानुदु बेळकु. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्त मी बसया मगाच्यान 2 दिसां आदी एक दादलो म्हज्या कडेन आयिल्लो 7 वर्सां आदी गल्पान काम करतलो आनी तो ताची पतीन बैलेक पतीन सकड पयशे गळोवन धाडले ताणें तेज्या खर्चाक ती सोन्न गेली भुरगीं पतीने सांगाता गेली आनी ताच्या उपरांत 100 रुपया कोर्टान केजी 1 2 3 एक मुग्धाताना आनी एक जायते कश्ट आटावेटे या बाबान भोगले निरासपण जिवितांत पूण एक म्हणटा धैर्यान एक म्हणटा म्हज्या सगळ्या फाटल्या इतल्या वर्सांनी हांव इतले कश्टालो इतले कश्ट म्हाका म्हज्या जिवितांत आयिल्ले पूण ह्या कश्टा वेळार म्हजो सोमी म्हज्या बगलेक रावल्लो म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसलो आनी त्या देखून हांव सोलवो ना म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसल्या वरवीं हांव सोलवो ना आजय हांव तकले उबारन हांव चलतां जाल्यार हे म्हज्या सोमया वरवीं तो म्हज्या सांगाता आसल्या वरवीं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कीर्तन 130 वाक्य 5 म्हणटा सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत कश्ट दुख समस्ये सोडून करतना चिंतले आमी पंथा पावनांतल्या वेळार चिंतले आमी घडनांतल्या वेळार दुसऱ्यांच आमच्या जिवितांत घडटाना जर तर ही उतरां हांव म्हणटा जाल्यार म्हजें जिवीत सोमी चलोवन व्हरता देखून एक कडी परत ती उतरां आमी म्हणया सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग एक सत आम्ही मस्त जाणा म्हणचे
आमी मस्त योजना घालूंक बरो, मस्त संगती आमी आशेवंक बरो, मस्त संगती अशें जायचे म्हण आमी चिंतूंक बरो, पूण ह्या देवाचें एक योजन, ह्या देवाची एक मांडावळ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान आसा मोगाचें. म्हज्या जिवितांत हांवें मस्त अनुभव केला. ह्या जागी जिवितांत हांव चिंतलो एक, हांव आशेतलो एक, पूण ताणें म्हाका आनी एका वाटेन म्हजें जिवीत ताणें चलोवन व्हेलां. आनी म्हज्या जिवितांत थोडे संगती घडल्यात, त्या वाटेंत हांव आनी एका वाटेक वयच्या खातीर म्हज्या जिवितांत त्या वेळार हांव कसतालां, त्या वेळार हांव रडलां, त्या वेळार हांव दूख पावलां. सोमयाक थोडे फावटी हांवें सवालां विस्तारलीं आसात, पूण एक ताचें योजन, एक ताची मांडावळ, ती उतरां जरामाया प्रवादी अध्याय 29 वाक्या 11 भोव अपूर्वाची उतरां आनी ती सत जावन आसात. वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता बसत न्हय, तुमच्या केस्ते बसत केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर, बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भवन आनी भयणीनो, ताची योजन, ताची मांडावळ आनी त्या योजना प्रकार आमकां हर एका दिसा तो सोलून व्हरता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, पूण आमची पातयेनी आमचो बरवो स्वताचेर आसा जाय. आमी जुबलेवाच्या वरां संभ्रमता आनी जुबलेवाच्या वर्साचें तें कॅप्शन थीम बरवशाची यात्रिका. त्या देखून ताचें योजन, ताची मांडावळ आमच्या जिवितांत आसतना आमी बरवशाची यात्रिका जावन ताचो पाटलाव करचो, ताच्या फाटल्यान वेचें. तो खंय आपोवन व्हरता थंय, तो खंय आमकां आपोवन व्हरता थंय आमी वेचें. एक बरो गवळी, तो बरो गवळी जावन आमी ताच्या शेळयांनी ताचो पाटलाव करचो मोगाचें. त्या देखून जिविताच्या हर एका घडये, आमच्या जिवितांत चिंतनांतले घडिल्ल्या वेळारी ताचेर बरवसो दवरून एक बरवशाची यात्रिका जावन आमी ताच्या फाटल्यान वेचें, ताचो पाटलाव करचो. हें आमच्या जिवितांत गरजेचें मोगाचें. ताचेर बरवसो दवरल्यार तो बिलकुल निराशे करिना. आज मेळना जावंक बरो, फाल्यां मेळना जावंक बरो, मेळटा मोगाचें. ताचे योजन केदाळा, कोण खंय कितें त्या वेळार तो दिता. दिन आसतना बिलकुल रावना. थोडे फावटी आमी सोरता, आमी गडबड करता, पूण तो समाधानी आमचे सांगात आसा. आमचे जिवीत भोव अपूर्वान चलोवन व्हरता मोगाचें. त्या देखून त्या सोमयाचेर आमी पातयेवया. एक घडी परत आमचे दोळे धांबया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. आमी ताचे मुखार कितेंच न्हय म्हणलें ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाचें. आनी म्हणया, सक्कड तुज्या कुशेक हांव कालती मान घालतां. तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं, हांव तुजेर बरवसतां, हांव तुजेर मात्र बरवसतां, तुजेर मात्र म्हजो विश्वास. तूं म्हाका चलय, तूं म्हाका चलोवन व्हर. तुजें योजन, तुजी मांडावळ म्हज्या जिवितांत कितें ती म्हाका उक्ती कर. तुज्या मांडावळे प्रमाणे म्हाका चलोवन व्हर. सोंसणीकाय म्हाका दी, सोंसणीकायन तुजो पाटलाव करूंक म्हाका कृपा दी म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें. तुमची जबाब, तुजेर हांव बरवसतां, तुझेर हांव बरवसतां, म्हज्या जिणेच्या हर एका दिसा तुझेर हांव बरवसतां. जिवितांत कश्ट उदेताना, तुझेर हांव बरवसतां, हांव चित्त पिडाशिडा म्हज्या जिवितांत येताना, तुझेर हांव बरवसतां, बावरतांत म्हज्या शेळेपण भोगताना, तुझेर हांव बरवसतां, म्हज्या बिझनेसान म्हाका नश्ट भोगताना, तुझेर हांव बरवसतां, हेरांक दुर्सोंक हांव कारण जाताना, तुझेर हांव बरवसतां, हेरांक भोगसूंक म्हाका कश्ट मारताना, तुझेर हांव बरवसतां, हेरांत हांव म्हज्या बोवारी म्हाका दोशी मेळताना, तुझेर हांव बरवसतां, म्हज्या कुटुंबांत अशांती असमाधान राज करताना, तुझेर हांव बरवसतां, म्हज्या जिवितांत थाळण्यो तेंतेसावां म्हाका दोसताना, तुझेर हांव बरवसतां, जिणेंत म्हज्या निराशा बेजाराई सरताना, तुझेर हांव बरवसतां, सूख समजोनी म्हजे थंय वाडताना, तुझेर हांव बरवसतां, जिवीतच नाका मोरया म्हण भोगताना, तुझेर हांव बरवसतां, हेरा विशीं दुबावताना, तुझेर हांव बरवसतां, जिवितांत एकसुरपण म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हण भोगताना, तुझेर हांव बरवसतां, ससनाचे जिवीत लाभच्याक, तुझेर हांव बरवसतां, नवें जिवीत जियोवच्याक, तुझेर हांव बरवसतां,
मोगाच्यानो आमचो बरोवसो सोम्याचेर आमचें अस्तित्व तो जावन आसा. आमचें संपूर्ण अस्तित्व तो आमी उलो मारूंक जाय ह्याच सोम्याक. आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा हर एका घडये आमी बरोवशान ताका उलो मारूंक जाय. तर ह्या घडये ताका आमी उलो मारया. म्हजें आनी तुजें अस्तित्व तो, ताचे विणे म्हाका आनी तुका जिवीत ना, आमचें जिवीत चलना. तर हें गीत आमी गावया. उलो मार, उलो मार तुज्या दणयाक सोम्याक, तुजें अस्तित्व जावन आसच्या तुज्या देवाक उलो मार. ह्या घडये मोगाचेनो आमी उलोवया ताच्या कडेन. आमचे दूख कश्ट आमी सांगया. आमी चिंतले आमच्या जिवितान घडना, आमी आशिल्लें आमकां मेळना, आमी सांगया. आमचे दूख बेजाराय ताचे कडेन आमी उसारया मोगाचेनो. तो समजाता. कोणी तुका समजना जाल्यार आजच्या तितलो समजूंचो दुसरो व्यक्ती ना. त्या देखून ताचेर पाती न्हिदोवन त्या सोम्या कडेन उलोवन आमी उलो मारया ताका. ह्या सोम्याक आमी उलो मारया. उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा. सांगा उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा. अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण संवच्याक उलोमा. अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण संवच्याक उलोमा. उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा. उलोमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा. जास्त देवान तुका रचला मोगाच्या भावा बहिणी. आपल्या सरक्याचे स्वरूपाचे गंधाने रचला. तुझो जीव ताणे दिल्ले देणे तुका ह्या सृष्टेचो म्हाका आनी तुका ह्या सृष्टेचो रायकन रचला ताणे. तर खंत कित्याक, हुस्को कित्याक, बरोवसो ताचेर. ताका उलो मार. तो आसा तुज्या सांगाता. ह्या घडये उलो मार. सोम्या म्हजी खाकूत कर, सोम्या म्हजी बिरमत पाव, सोम्या म्हाका पाव म्हूण उलो मार. ह्या रचणाराक ह्या सोम्याक उलो मार. माग ताच्या कडेन. देवान आपल्या सारक्या रूपान देवान रचना तुका वर्द्या मोगान. दिवून दैवी जीव तो तासो, दिवून दैवी जीव तो तासो केला तुका राय सृष्टेचो. केला तुका राय सृष्टेचो. उलोमा उलोमा उलो मार बाबा बहिणी. उलो मार. उलोमा उलो मार ताका. उलोमा सांग ताच्या कडेन. तुजी बेजाराई दूख सांग. तो आयकता. सुखा दुखांत कष्टा नसतांत देवाक तुज्या उलो मार. शांती मेळच्याक ताका उलो मार. तुज्या मोतीक शांती समाधान लाभच्याक या देवाक उलो मार. तो तुका दिता. तुजी बेजाराई काडटा. तुजे दूख पसून काडटा. तुज्या मोतीक समाधान संतोष दिता. आणि तो तुका गुण करता, आपोडता, तुजे सांगाता रावता. या जेजूक या सोम्याक उलो मार बाबा बहिणी. उलो मार. सांग ताका. उलय ताच्या कडेन. सुखान दुखान कष्टान नष्टान देवा तुझ्या उलो तू मार. देवा तुझ्या उलो तू मार. भोगच्याक शांती मेळच्याक आधार. भोगच्याक शांती मेळच्याक आधार. देवा तुझ्या उलो तू मार. देवा तुझ्या उलो तू मार. उलो मार. उलो मार. देवा तुझ्या उलो मार. उलो मार. उलो मार. देवा तुझ्या उलो मार. आदले पुडले जीवन आमचे
असा सजा गिन्यान सगळें उतार तेजे मोती दाटून सुपळ करतून जिनिये शेवटू तरी म्हाका हांवें सांगलें आमच्या हरी एकल्याचे जिवितांत जे योजन आसा मांडावळ आसा ताचेर विश्वास दवरू तुझे मुखलें जिवीत कंत हुस्को नाका हरी एक दीस तो तुझे जिवीत सोलून व्हरता ताचेर विश्वास दवरू तरी सगळें तुझे जिविताका समर्पण कर ताचेर पातयेनी दवरू ताचे कडेन माग तो तुका सांगात दिता कृपा दिता बरें तो तुका करता अकले फुटले जीवन आमचे फुटले जीवन आमचे असाताच्या गिन्यान सगळे असादाच्या गिन्यान सगळे उतारताचे मोती ताटो उतारताचे मोती ताटो सुपळ कर तूं जिनिये शेवट सुपळ कर तूं जिनिये शेवट उलोमा देवा तुझ्या उलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगच न्हू पक्षी केर आसा आमचे हरी एक मंगळारान नोवेन आसा सकाळी एक 8 वरार मीस नोवेन आराधन मागीर 10:30 वरार हांव हरी एक मंगळारा पळोवचें उरल्या दिसांनी हांव पळयना त्या वेळार पूण हर एका मंगळार हांवें पळोवचें एक 8 वरांचे मीस सुरू जावन 9 वरां आराधन सक्रामेंत असो आल्तारीर आसता एक भुरगो आमच्या LKG शिकचो क्रिस्तांव हिंदू भुरगो आवय सांगता त्या मुखल्या दारवट्याच्या बायल्यान मुखार मेटांगडे हर एका मंगळारां पळोवचें उरल्या दिसांनी करूंक पुरो पूण हर एका मंगळार हांवें पळोवचें ल्हान भुरगो LKGचो आमची कातोलीक भुरगीं तशें करतात की हांव नेना मोगाचें न्हू पूण त्या भुरग्याक म्हजेर मस्त प्रभाव गेला त्या भुरग्यान हर एक मंगळारा त्या मुखार रावता सक्रामेंत हांगासर आल्तारीर आसता हात दोनीय जोडता मोगाचें न्हू दोळे धांपता आनी एक घडी 1 मिनीट वा 2 मिनिटां मौन रावन मागचें मोगाचें हे दोसो भुरगो पूण दोळे मागून मागची ती रीत थोडे फावटी हांव तेजे माथे पोशेता जाल्यारय गोवन पळयना ते हात जोडुल्ले आनी ते मागचें मोगाचें हर एका आनी हांवें चिंतचें ल्हान भुरगो ताची भावार्थ ताची पातयेनी जावंक बरो त्या सुमयाचेर आनी हर एक दिसा मागचें त्या दरवट्यार उबें रावन मोगाचें न्हू आज आमी त्याच भुरग्या सारक्या पातयेन भावार्थान मागोंक जाय मोगाचें न्हू मागोंक जाय आमचो सोमी आमच्या सांगातात आसा आमी उलो मारतना आमचो आयकोसो सोमी मोगाचें न्हू आतां तो एक कोडकार ताका दिसानातलें मार्गाच्या देगेन बसून भीक मागतलो हर एक पटी थंय बसून भीक मागतलो आनी त्या दिसा भीक मागून आसतना थंयसर गालोट आयकता आनी कोणाय कडेन एक इस्तारता कित्याक गालोटो हांगा कितें जालें कित्याक हें बरो आनी तक्षण कोणी सांगतात जेजू नजरेन येणें वेता जेजू नजरेन येणें वेता आनी जेजू विशान खंडिताणें आयकल्लें जावंक बरो जेजू विशान ताणें इल्लेशें समजल्लें जावंक बरो आनी तक्षण बोबो घालून सोर करता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर सक्कड म्हणटात ताका तोंड दाम बोबो घाल नाका उपाद्र कर नाका तुजें तोंड दांप पूण तो व्हडल्यान परतुनी जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हजी काकूट कर आनी ती बोब ताच्या कानाक पडली तो रावलो ताका आपया आनी तो लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजून ताका विचारलें हांवें तुका कितें करीत जाय कितें म्हजें हांव तूं आशेताय आनी तक्षण तो म्हणालो म्हाका दिश्ट दी आनी सुमयान ताका दिश्ट दिली मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी त्याच भावार्थान पातयेनीन हर एक दीस ताका उलो मारतना हर एक दीस ताका मागतना ताजे कडेन मागतना आमची बोब ताजे मुखार पावनांगी मोगाच्या भावा भयणी आमची बोब पावता
हर एक दीस तो रावता, आमकांय तो आयकता, आमकांय सांगात दिता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी मागिल्लें दिता. आमी ताचेर फातींनी दवरून आमी मागूंक जाय मोगाचें न्हू. आमकां निरंतरी तो सांगात दिता आनी ताणें दिवचें बऱ्यांतलें बरें मोगाचें न्हू. थोडे फावटी आमी भुरग्यांची बोब रावोंक वा दूख रावोंक मेळिल्लें दिवंक पुरो खान, पूण तो तसो न्ही. भुरग्यांची बोब रावोवच्या खातीर ताका मोन्नातलें तो दिना मोगाचें न्हू. ताणें दिता आसतना उत्तीम उंचलें तो दिता आनी दिता तें दिता खंडीत मोगाचें न्हू. पूण आमी उलो मारूंक जाय ताका, ताचे कडेन आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू. आमी ताचे कडेन मागोवंक जाय हर एका दिसा मोगाचें न्हू. त्या देखून जेरामाया प्रवादी अध्याय 29 वाक्य 13 म्हणटा, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवें आसतलो, तुमकां मेळटलो, हांव तुमची दिशा बदलितलो. हांव तुमची दिशा बदलितलो. त्या देखून मोगाचें एक पापसय बी म्हणटा, मागण्या मारिपात हांव मागिल्ल्या वरवीं देवान बदलुचें न्ही मोगाचें. सोमयान बदलुचें न्ही. हांवें मागिल्ल्या वरवीं हांवें बदलाद. त्या देखून हें वाचप कितें म्हणटा, जेरामाया प्रवादी अध्याय 29:13, तुमकां मेळटलो, हांव तुमची दिशा बदलितलो. तुमची दिशा हांव बदलितलो. हांव तम्याची दिशा बदलुचें न्ही. तो म्हजी दिशा बदलिता. हांव मागता आसतना ताची खुशी म्हाका कितें म्हणलें समजयता, शिकयता आनी त्या मांडावळे प्रमाणे तो म्हाका दिता मोगाचें न्हू. तर एक घडी परत दोळे धांपिया. त्या सोमया मुखार आमी आसा. कीर्तन 63 वाक्य 1 म्हणटा, देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सुके करडे उदाक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. इंस बोगणां घेवन आमकांच ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें ह्या घडये. आमकांत समर्पण करया. आसा तशें समर्पण करया. सोमयान बदलुचें न्ही, हांवें बदला जाय. हांवें म्हाका त्या सोमयाच्या हातांत दी जाय. म्हजें जिवीत ताच्या हातांत दी जाय सोलोन व्हरूंक. म्हजे हात पांय हांवें ताका दी जाय. ह्या हातां पांय मारिपाक ताणें बरें करच्या खातीर. म्हजें तोंड हांवें ताका दी जाय. ताणें म्हज्या तोंडा मारिपाक ती सुवार्ता परगट करच्याक. म्हजे कान हांवें ताका दी जाय. ताची बरी खबर हांवें आयकोवच्या खातीर. म्हजे दोळे हांवें ताका दिवंक जाय. ताच्या भावंडांक पळोवन तांकां पावोवंक बरें करूंक म्हाका संपूर्ण हांवें ताच्या हातांत म्हाका दिवंक जाय. एक हातेर जावन मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हांवें बदला जाय. तो म्हज्या जिविताची दिशा बदलिता. तो म्हज्या सांगाता आसा. आमी मागया. त्या भुरग्या भाशेन हांवें सांगलें, हात जोडून म्हणल्या बरें ताचे कडेन आमी मागया. पातयेनीन बावरतान आमी मागया. उलोवया आमी ताच्या कडेन. आमकांच ताच्या हातान आमी दिवया. आमकांच संपूर्ण तरान ताच्या हातान आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमी मागची रीत बदला जाय. आमच्या मागण्याचो स्वभाव बदला जाय. म्हज्या सोमयान बदलुचें न्ही, हांवें बदला जाय. हांवें बदला जाय. हांवें बदला जाय. त्या देखून हांवें मागोवंक सुरू करी जाय. सोमया तुजी खुशी कितें, तुजी मांडावळ कितें, तूं कितें आशेताय, तूं कोणाक दिवंक आशेताय, तुजी खुशी कितें आमी मागोवंक प्रयत्न करया. आमकां ताच्या हातान दिवया आनी गवया गीत. ओ येसुवे ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನಗೆ अर्पिसुवे. आमचे जिवीत ताका दिवया. संपूर्ण ताका समर्पण करुया. उबे रावया. हे गीत आमी गावया. तुमच्या करतल्यांत गीत संको 13. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನೀ
ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಮನವ ನಿನಗೆ ನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪಾದ ಕರ್ತನೆ ತಕ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನದೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲಿ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ ನಾನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇಗುಲದಿ ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ನೆಲೆಸಿರಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನಿರಲು ಕೃಪೆಯೋ ನೀ ತೋರಯ್ಯ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी दिबी घालया मोगाच्यानो ओडुलो आमच्या बाबा MP नोरानाथ हांव आयकलें एम्माउसाचें तें गडीत ते एम्माउसाच्या गडीतांत ते दोग सीस जेजूच्या मोरणा उपरांत कंगाल जाल्ले निराश जाल्ले देदेस्पोर जाल्ले एक सूर पण बगल्ले आमकां आनी सोमी ना पाठींबाई सरले आनी त्या घडये जेजू तांचे सांगाता समकालो
तांचे लागीं उलयलो, तांकां बुजयलें, तांची दुखां पुसलीं, तांकां धैर्य दिलें, तांकां उत्तेजन दिलें आनी निमाणें ते म्हणाले, आमचे संगता राव, आमचे संगता राव. मोगाळ भवानी भयणी, म्हजो आनी तुजो सोमी हर एका घडये, हर एका दिसा आमचे संगता आसा मोगाचे न्हू, आमचे संगता रावता. आमी एकसुरपण बघताना, निराशपण बघताना, देदेसपर बघताना, सलवताना पडताना आमचो सोमी आमच्या संगता आसा. आमी म्हणूंक जाय, म्हजे संगता राव, म्हजे संगता राव सोमिया, म्हजे संगता राव. ह्या घडये सगळे आमचे दोळे धांबिया. आमचे संपूर्ण समर्पण परत सोमयाक आमी करया मोगाचे न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया. हें गीत आमी गायता, जेजू ये, जेजू ये, जेजू ये, सोमया तूं ये. त्या देखून म्हज्या काळजांत सोमया तूं ये, म्हज्या आत्म्यांत सोमया तूं ये, म्हज्या मनांत सोमया तूं ये, म्हज्या जिणयेंत सोमया तूं ये म्हूण आपयतना आमच्या मोतीक समाधान, आमच्या आत्म्याक दादोसपण, आमच्या मनांत आसली ती बेजाराई, दूख सगळें पुसून काडूंक सोमया ये. म्हज्या जिणयेंत एकसुरपण, निराशपण बघचें पुसून काडूंक सोमया ये म्हूण आमी मागया. आनी सोमयाची सकत करपा ह्या म्हज्या तकले थावन म्हज्या पांयाच्या त्या बोटा पर्यंत, तुदया पर्यंत वळच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू. बावरतान मागया. आमी दोळे उक्ते करचे नाका, आमी दोळे धांपया. हे दोनी हात आमच्या तकलेचेर आसून दी. सोमयाक आमी उलो मारया. आमचो भाव हें गीत गायतना आमचें जिवीत आमी सोमयाक समर्पण करया. म्हज्या केंसांच्या त्या तुदये थावन म्हज्या पांयाच्या बोटा पर्यंत सगळें म्हजें समर्पण त्या जेजूक आमी करया. सोमयाचें येणें येवं दी, सोमी येवं दी म्हाका आपडूंक. ह्या म्हज्या मोतीन असलें बेजाराई, दूख, ना समाधान पयस करून ह्या मोतीक समाधान, संतोष, बरेपण दिवच्या खातीर, म्हज्या कुडीक बरेपण दिवच्याक, म्हज्या ह्या कुडींत आसली ती पिडा शिडा सगळें नापायस करच्याक जेजू ये, जेजू ये, सोमया तूं ये. म्हाका आपड, म्हाका गूण कर, म्हाका समाधान दी, म्हाका संतोष दी, म्हाका बरें कर, म्हाका बरो कर म्हूण ह्या घडये सोमया कडेन आमी मागया. बावरतान पातयेनीन मागोन आमी उलो मारया, आमी उलो मारया. आमी कितल्यान म्हणया, जेजू ये, जेजू ये, सोमया तूं ये म्हूण आमी जेजूक उलो मारया मोगाचें न्हू. Jesus ye, Come Lord Jesus, Jesus ye, touch Lord Jesus, Jesus ye. bless each and every one of us Lord Jesus. Jesus ये सोमया ये, ye, या सगळ्या भाव भयणीक आपडूंक ये. Jesus ये सोमया आपडू, सोम्या तांकां गूण कर सोमया, तांकां भलायकी दी, उच्या काळसा तांचे काळीज मोगाचें करूंक ये सोमया. तांच्या आत्म्याक शांती समाधान दी सोमया ये. तांच्या मनाक ये, बरें चिंतूंक, बरें पॉझिटिव्ह चिंतूंक ये सोमया. तांचे जिणयेक उस्वार दिवं, तांचे जिवीत नंदन करूंक ये सोमया. आपड, आपड सोमया ये. हर एकल्याक आपड सोमया, हर एकल्याक आपड, आपड सोमया, आपड सोमया. हर एकल्याक आपडूंक ये सोमया. ये सोमया तांच्या बरेपणा वेळार ये, तांच्या मागण्या वेळार आयकूंक ये, तांचे शिकपा वेळार शिकोवंक कुमो करून ये सोमया. ती काम करतना कामाच्या थळार करा, तांकां राग सांबाळूंक ये सोमया. ये सोमया तांचे संगत रावंक ये. आपड Jesus, touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus. May your mighty power flow into their life Lord Jesus. Touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus. सोमया ये तांच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत ये. शांती, समाधान, संतोष, बरेपण दी तांकां. तांच्या संतोषाच्या वेळार तांच्या बगलेक रावंक ये. तांच्या सुखाच्या वेळार तांचो सुख संतोष भोगूंक ये सोमया. ये दोरतो करूंक ये. तांच्या वावरांत ये, तांच्या संगत राव. Come Lord Jesus, come. Touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus. ये Jesus, ये
करता ती बरें करतना सेवा करतना प्रतिफल दिवंक येसू मिया पयनार आसतना सांगती जावन येसू मिया पिडेन पडता पिडेन आसतना दैवीक वैज जावन येसू मिया आपणूक घे गुण करूंक घे कष्टातना तुका पसून या भावाक बहिणीक उखलून धरूंक ये सलवताना धैर्य दिवंक येसू मिया पडताना उखलूंक येसू मिया अरे एकल्याक आपड निराश भक्तांना दादोसपण दिवच्या खंतीन पडताना खंदूक निवरांक ये come Lord Jesus come Jesus come Jesus I surrender all into your hands Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Lord Jesus heal them Lord Jesus anoint them Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless Lord apod आशीर्वादित कर सोम्या गुण कर सोम्या तुझी दैविक सकत वळई सोम्या एकडे वळई समाधान संतोष बरेपण दी जय तांच्या जिवितान आशिल्ले तांणी मागचे दी सोम्या ये तांच्या संगत राव सोम्या ये सोम्या या क्रिस्टियनाच्या काळार ये तांच्या संगत राव बरेपण दी वो काळ तांकां आशीर्वाद असो वो काळ तांकां बेसाव असो वो काळ तांकां दादोसपण असो वो काळ तांकां सुख संतोष असो आणि तुझे जन्माचे बेस्ट वडा आनंदाचे जावं सोम्या ये apod bless them Lord Jesus I surrender them into your hands Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them each and every one of them bless touch them Lord Jesus may your mighty power flow into their bodies Lord Jesus bless them Lord Jesus apod तुझी सकत त्यांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी या घडी वाळून दिलो मी apod touch them Lord Jesus तुवें खुशी वेळा सकट जाता सोम्या तुका असाध्य म्हणल्या कंचे ना apod सोम्या bless them Lord Jesus heal them Lord Jesus anoint them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus thank you Lord Jesus we praise you Lord Jesus thank you Lord Jesus सकना मी आज सकेल गलिया praise the Lord praise the Lord hallelujah सुम्याचे आशीर्वाद जोडूंक येता हांव एक घडी आमच्या कुटुंबाच्या पांयां आमी समर्पण करिया सगळं आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एक कासांद्याक तुमच्या मती पाटाला राडा मोगाचे न्हू सुमयेच्या पांयां दिया भुरग्यांक युवजनांक खाजरी जोडी मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां गांवांत तशें परगांवांत अशी आमची भावंडां हर एकल्याक ह्या घडये सुमयेच्या पांयां हाडया सुमयान ताका आपोवन आशिर्वादीत करच्या खातीर ताचे जिवितान बरेपण जावचे खातीर ताचे जिवीत सारक्या दिशेन चलून व्हरच्या खातीर सुमयान तांकां आपोवच्या खातीर समर्पण करून मागया प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तां खातीर सुमयेची गूण करची सकत तांच्या कुडींत ह्या घडये तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरें वळच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू मागया बावर्तान पत्नीन आमी मागया आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगलां आमी मागण्याची मनशां मागण्याच्या थळाक आमी वेता सभा जाणां खंडीत तुमचे कडेन मागोवंक सांगतात आनी मी मस्त बडी मागता म्हूण सांगता मागीर विसरात हांव तेदगून ह्या घडये तुमी कोणाक पुरो मागता म्हूण सांगलां कितले जाण सवड आसता मतीक हर एकल्या की सुमयाच्या पांयां तळाडा तांचे खातीर मागा मोगाचें न्हू तांचे खातीर मागा सुमयान तांचे ते सवां जारी करच्या तांकां बरेपण लाभचे खातीर तांचे खातीर मागा सुमयान तांकां आपोवच्या खातीर मागा सकड काजारी जोड्यां खातीर प्रत्येक जण ह्या दिसांनी लग्न बेसान एक करच्या त्या जोड्यां खातीर आमी कोणाच्या पुरो काजारांक ह्या दिसांनी आमी गेल्या वा फाटल्या सगळ्या वर्सां आमी गेल्या कितले जाण उडास येता त्या सकड जोड्यांक आमी सांगलां त्या दिसा आमी तुमचे खातीर मागता म्हणून त्या जोड्यांचो उडास हाडया मोती काडया त्या जोड्यांक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करून त्या जोड्यां खातीर एक घडीभर आमी मागया सुमयान तांकां आपोवच्या खातीर तांकां जाय आसली कृपा देणी दिवच्या खातीर तांणी दिल्ली बसोवनी मोरा पर्यंत जियोवच्या खातीर सांगता तांणी उरच्या खातीर जियोवच्या खातीर सुमयान तांकां आपोवच्या खातीर तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू
मागया. आमच्या बीस साहेबा खातीर, आमच्या याजकां खातीर, धर्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. आमच्या मंगळुरी पवित्र सभे खातीर आमी मागया. आमी बळवंत रावूं, क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवं. तसो आमचो सोमी आनी सोडवंदार मनशा कुळाचो उजवाड म्हणल्यार आमच्या जिविता मारिपात परगट करच्याक सोमी आमकां हर एकल्याक आपडून दी, आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमी मागया. आमकां कुमो करच्या, विविध रितीने आमकां आदर्शुंच्या सुदारसूंच्या आमकां हर एकल्या व्यक्तींक आमी उडास काडया. आमच्या जिवितान प्रभाव घाल्ल्या हर एकल्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. आमकां वैयक्तीक तरान कितें मागूंक आसा, आमचे कालच्या मनाचे अत्रेग सोमया कडेन सांगया. एक घडी सोमी आमकां आशिर्वाद दिता, आपडता. सोमया कडेन आमी मागया. हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या खातीर, एकामेका खातीर आमी मागया. हांगासर आसच्या हर एकल्या खातीर. हांगा तावन भायर येताना सोमयाचें शांत समाधान तांच्या कालच्या मनांनी रास करच्याक, त्याच आत्मीक ददोसपणान तांणी पाठिवच्याक सोमयान ताचें बेसांव हर एकल्याक दिवच्याक. निरासपण काळोख जिवितांतलो पयस करून उजवाड दिवच्या खातीर त्याच सोमया कडेन आमी मागया. आनी त्या सोमयाचे आशिर्वाद घेवंक तयार जावन गवया गीत ह्या देवाड्या साक्रामेंतांक. Ideavoda sacramenta sustaminaman koruya purvinatya rupavotla novyoniti adarya salvorvicha askrishna Bhavatachi Bondivya Sashimata Tashim Sudha Ullasani Sudisa Putri Mahima Sasta Ekastalya Hasita Samasami Navarta. Amen. प्रार्थुया. ये देवा विचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सबल सदांच आमचे आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. देव बरी सांज दिवन तुमकां भाव भयणीनो. आमी शालोम प्रेम मिनिस्ट्री ह्या पंगडांत हांव न्हू आज आमकां ही देव मंदिरांत मागणें सोलून व्हरूंक दिल्ल्या आमच्या फादर स्टिफन पिडरा खातीर आमी
दुनिया देवाक अर्घां दिता आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या देव मंदिराच्या हर एका ह्या जागां पासून ती आमी देवाक अर्घां दिवन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक रितीन आज आमचो फादर अनिल पक्षिकेरे फिरगजीचो ह्या विघार जावन आसा. तशेंच साबार वर्सां हांव शॅलोम प्रायवेट मिनिस्ट्रीक आमकां आत्मीक डिरेक्टर जावन तो आसा आनी पत्रापान आज आमचो अमूल्य वेळ आमच्या सांगाता खर्चून देवाक आराधन करूंक आमकां सहकार दिल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवाक आमी दुनिया देवाक अर्घां दिता. प्रत्येक रितीन आमचो भाव MP नोराना, भयण वायलेट, भाव अजय गतीर तांकां हे एक मागण्याचो वेळ हे एक आत्मीक पोशण आमकां सर्वांक दिवंक तांकां देण्यानी भरल्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणून आमच्या म्युजीक मिनिस्ट्री आज कॉयर सरून व्हेल्ला भाऊ जॉन, आशना आनी हेरांना पासून ती आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तांकां सहकार दिला डॉक्टर ओशीन आनी विनुता पासून ती हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक रितीन आयच्या व्हिडिओग्राफिकर्नसच्या भाऊ सूरजा पासून हांव दुनिया देवाक अर्घां दिता. ताका दिल्ल्या हर एका देण्या पासून आनी आमकां एक मिनिस्ट्रीक तो आमच्या संघात म्हणून तो दिवन आयला ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां सावंड सिस्टम आज सेटअप करून दिल्ल्या भाऊ विल्सना पासून ती ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर्वांक आज प्रत्येक रितीन ह्या देव मंदिराक येवन ह्या मागण्याच्या वेळार आमकां सर्वांक सांगात दिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी सोमेस्तांक हांव तुमच्या पासून ती मागता. हांव भाऊ सुदेश तुमचो मोगाचो शॅलोम प्रायवेट मिनिस्ट्री जावन देव बरें करूं.